Para kashikana ta 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 para kashika ta 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 para bala kashika ala bala kashika la kashika ta 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 para pa. Thank you Jesus, praise you Jesus. हर काय तुका जेसू आजा दिसा पासत वेळा खातीर तुका हर गायता तुवें आमकां परतून एकदां सोयेक दिलेल्या पासत आनी तुजें उतर आनीक आमकां डीप अंडरस्टँड दिताय तेज्या खातीर तुका हर गायता आमकांच न्हू पूण ह्या बाब भयणाकूय तूं शिकयता आहाय आनी कितें तांकां गूट आसलेलें तें उगडापे करताय तेंच्या जिवितान कितें मिस्टेक जाल्यार त्यो तांकां उगडापे करताय म्हणून तुका आमी हर गायता जेजू तूं सांगताय दोगां तिगां मदें तूं हाजीर आसाय तूं हाजीर आसाय आमची ऑलरेडी मागणी तूं आयकलेली आसाय आनी आमकां कितें उलयता तें तूंच पळयतात तूं आमच्या तोंडांतून उलयतलें आनी तें पडचें कितें गरज आसा तेंच म्हज्या तोंडांसून तूं उलयतलें म्हणून तुका आमी आर्गायता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां आमेन आमेन थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 कशी आहा सगळीं आं आशिर्वादीत न्हू सगळे आशिर्वादीत न्हू हां आत्तां आमी विडिओ पळयला न्हू ती कसली पळय सगळीं आमी जाल्यार कितें म्हणटली आसली आमचे कडेन ना म्हणटली आसली आनी दिवची नासली टायल्स न्हू ती सगळीं वयता न्हू पळयला न्हू तुमी कशी वयता ती गरीब न्हू आनी ती म्हणटा की तूं जेन्ना दिताय तेन्ना तुज्या दितान कांयच लेख उरना वाची आमी मलाकी 3:10 पळय कितें म्हणटा तें आमकां हें नासलें पूण ह्या हितून आमी हें शिकया थोडें पळय ती कितें करताली सगळीं पळय ती गरीब सगळींच्या गांवांत आतां कांयच लेख ना पळय पळय तेंचे तेच पयलीं धाकटुली आसली पळय इल्ली लोक वयताले आयकना आतां पळय सारकी फूल न्हू तशेंच आमी जेन्ना देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिता दुसऱ्यांक तशें आमच्या जिवितान लोक येतलोच न्हू हांगरूय लोक भरतलो न्हू आमी तांकां देवाचें उतर दीत जाल्यार येतलो न्हू तुमकां देवाचें उतर शिकोवंक जाय जाल्यार हांगर येवपाचें सांगपाचें तुमी वचना येतलोच न्हू आमी ताका देवाचें उतर शिकोवंक जाय मला कितें पळय वाचया कितें म्हणटा पळय हांगसर म्हज्या घरान वरोवचे खातीर ना हे ती 8 वाज जाल्यार 8 वाचू हय हय मनश तायश ते म्हणटा न्हू तो मनशांक देवाक फोटोवंक जायत त्या पयलीं आहा वाच मनशान देवाक फोटोवंक जायत तरी पूण तुमी म्हाका फोटोवंक सोदतात पूण तुमी विचारात पूण तुमी विचारतात तुका आमी कसो म्हूण फोटयता तर दावो वांटो आनीक दोंड फारीक करिनासतना पळय कितें म्हणटा हांगासर मनशाक सांगता न्हू मनशाक देवाक फोटोवंक खाता आमी फोटोवंक शेकता देव आमी फोटयता न्हू देवाक कशी फोटयता काय म्हणून आमकां क्वेश्चन मार्क घातला तेणीन कशी फोटयता आमी धावो वांटो दिनासतना न्हू तो कितें सांगता आमकां धावो वांटो दिया हांगासर कितें म्हणटा धावो वांटाचे दी म्हणटा तो दी म्हणटा खंयच्याच बायबलान आमकां पळोवंक ना सर वचना हा दी म्हणटा तो आमकां ना तेणी आमकां ऑलरेडी दिलेलें आसा न्हू बरोबर हांगा कितें म्हणटा तो तुमी म्हणटा आमच्या तुमचो पगारांतलो म्हणटा इल्लो धावो वांटो काडून आपणाक दिया म्हणटा म्हणजे तुमी सेपरेट काडा कोणाक गरिबांक दिया कोणाक दिया तो काडून सेपरेट दवरा म्हणटा आनी तुमच्या जिवितान पळया म्हणटा तुमी म्हणटा पळय आतां ही दिताली ती पळय कशी कांयच तेंच्या जिवितान उणें ना न्हू तशेंच आमच्या जिवितान आमी कित्याक कशें आतां कांय नासतना जी आतां आमी थोडी म्हणटा कांयच ना कित्याक आमी देवाचो वांटो देवाक दिना देवाचो वांटो चोरता आमी हांगर म्हणटा पळय तो आमी फोटयता म्हणटा न्हू आमकां कित्याक फोटयता म्हणटा तो हय दिनासतना दोन फारीक करिनासतना आमी दिवंक जाय आमच्या जिवितान आमी कितें म्हणटलीं हांव कामांकूच वचना कोणी तुका दिना तितलो एक काडून दिवंक जायना 100 रुपया कोणाकू जाता न्हू थोडी कितें म्हणटा हाली तो कोणी मागलो न्हू हाली तो तिंकां आनी कित्याक दिया तेंची घरां बी ती सोरोप येतले तें कित्याक तुका देजून सांगला दी तेका रे तुका तर पयशे दिवंक नाका तूं रेशन व्हरोन दी तेंकां कितें करूं आमचे कडेन जाता न्हू कोणे तरी व्हरोन तेंकां कितें गरिबांक आदार करूंक त्या पयशाचो तो हे आमी दिवंक जाय लोकांक पळय हांगासर कितें म्हणटा आनी फुडें मागीर तो कितें म्हणटा पळय
धा वांटो आमी दिवकूच जाव. आतां हांगासर आमकां धाव म्हणून बरयला आनी न्यू करारान आमकां म्हणजे तुमी उदारपणान दिवपाचें. कितले दिवपाचें तुमकां जाता तितले. हांगा 10 वांटो म्हणजे 100तले 10 रुपया अहे तशें सांगलां. हांगासर 10 वांटो म्हणजे दिवपाचो तुमी. आनी मागीर पळय फुडें कितें बरयता तें. तुमी आख्खी पर्जा म्हाका फोटोंक सोदतात म्हूण तुमचेर शिराप. पळय कितें म्हणटा हांगासर, आमी ताका फटयता म्हणटा. फोटोंक सोदता आमी ताका, फटयता म्हणटा. कशी आमी 10 वांटो दिनासतना आमी देवाचे पयशे आमी चोरता म्हणटा. कित्याक आमकां ते दिले न्हू, आमकां तितूसून सुटका मेळटा, आमकां तितूसून आमची वाड जाता. तुमी पळोवंक जाय. आनी फुडें बरयलां कितें तो हें न्हू कोटेशन चडशे जाणांक न्हू फुडले ते हे चडशे जाणांक कोण ती गोरवेज बीन आसता तेंचे ते एबॉर्शन बी जाता तेन्ना न्हू हे कोटेशन चडशीं जाणां वापरता. म्हणजे म्हणटा ती म्हणजे तुजो आतां हें जावच्या शिवाय पीक आमचें पावल्या शिवाय म्हणजे थोड्यांक कितें जाता 2 म्हयने 3 म्हयने मिसकॉरेज बीन जाता न्हू तेन्ना आमी म्हणूंक जाय कितें ताका सारके 9 म्हयने सारके कंप्लीट जाल्या शिवाय डिलिव्हरी जातली. आमी म्हणूंक जाय तेन्ना हें कोटेशन थोडी वापरता. पळया मागीर फुडें वाच गो. म्हज्या घरान ओरो हाचे खातीर सगलो 10 वांटो खोटेन कुडींत राशीक घालात. हय मागीर म्हजी परीक्षा करून घेयात म्हणटा सोडसक्तीवंत सर्वेस्पोर. पळय हांगा एकूच कितें म्हणटा आमकां तुमचो 10 वांटो सगलो तुमी काडा, कुशीन काडा म्हणटा. कुशीन काडा आनी म्हाजी परीक्षा करून पळया म्हणटा. कित्याक सांगता तो परीक्षा करून पळया म्हणटा तो कित्याक लूक 6:38 म्हणटा कितें जाणां तुमी दी आनी तुका परतून मेळटलें. धामून चेपून हालून वतासून मनीस तुजे ओटयेन घालतले म्हणटा. म्हणजे धामून चेपून तुका मेळटलें म्हणटा. केन्ना तूं तेन्ना फुडें सरतलो एक स्टेप घेतलो तूं दिवपाचें कोणाक कितें तूं आतां कितें म्हणटलें आमी आतां पयशेच न्हू हेतून सगलें लागता. मोग लागता, मोगा वरी तुका मोगूच मेळटलो. वायट जाल्यार वायटूच मेळटलें तुका. वायट दिवशीत जाल्यार त्या मनशाक तूं सगलें लागता तें तूं दिवन तर पळोवशीत मागीर म्हाजी परीक्षा करून पळय म्हणटा तो. म्हणजे तूं आतां दी आनी पळय तुज्या घरान कांयच उणें नासचें ना. पळय फुडें मलाकीचेच न्हू मागीर थंय या. हांव तुमचे खातीर सर्गीच्यो मानसो उगडून सुभाम आशिर्वाद तुमचेर ओतिना जाल्यार पळयात. पळय हें तुमी कोरशात हो पॉयंट तुमी कोरशात जाल्यार पळया म्हणटा. आपणाक टेस्ट करून म्हणटा तुमचे सुभाम आशिर्वाद येतलो म्हणटा. तुमच्या जिवितान कांयच उणें नासचें ना म्हणटा. थोडी कितें करता जाणा आमकां देवाचो पयसो देवाचो वांटो काडून दवरता आनी गरज पडली न्हू ते यूज करता. चडशीं जाणां गरज पडटा कितें जालें न्हू प्रॉब्लम येयले कितें येयलें जाल्यार देवाचो वांटो आमी कितें करता चोरता. आमी देवाचो वांटो ते आमी कितें करता आमी थोडी कितें करता काडून दवरता. सगलें करता ती पूण टेस्ट येयलो घरान कमी जालें कितें हाडपाक मागीर तितलें इल्लें काडटा मागीर घालता रे तुका तितलें इल्लें जाता. देवाचो वांटो आमी देवाकूच दिवंक जाय. आनी तो हांव तुमची परीक्षा करून पळया म्हणटा. आनी तुमी दिना जाल्यार तुमचे शिराप. म्हणजे आमी देवाचो वांटो दिवन पळोवंक जाय. टेस्ट करून पळोवंक जाय देवाक. आमी देव सांगता आमकां दी म्हणून देवाक पयशे जाय आमचे हां. देव आमकां 1 कोरिंथियन्स 8:9 म्हणटा तो आमच्या खातीर गरीब जालो. कित्याक आमकां श्रीमंत करपाक. देव आमचो श्रीमंत. तो कित्याक सांगता आमचे एक कितें आसता न्हू कितें आमकां आमचें वायट आसता कितें आसता तें कितें म्हणटा तुमी दिवन पळया तुमचें तें वायट सगलें त्या पयशान वयता आनी तुमच्या भितर श्रीमंत येता. तुमच्या भितर कितें आसलेलें थोडें कितें म्हणटा आमी बीन कितें दिलें न्हू मागीर पयशे कितें करता हे तेंची हे सगळीं गरीबसाण तेंची नाश जावनी. तेंचे सगळे तांकां सगळे गरीबसाणांतले नाश जावन तेंच्या घरान सगळे आशाप आसत. अशें आमी कोणाकूय कितें दिलें न्हू पयशे मागले कितें मारलें आमी अशें मागणें करून दिता. कित्याक तेंची गरीबसाण तांकां आनीक दवरूं नाका न्हू. ते मागीर आनी कोणा कडेन मागूं नाका. मागीर ती नाल्यार बगार मागत रावतली न्हय तेजे कडेन. ताका लागून आमी कितें करूंक जाय तेंचे ते कितें विकनेस आहा तेचेरूच आमी मागूंक जाय आनी ताकाच आमी श्राप सोडूंक जाय. आनी तेजे देव लोक कर सर वच म्हणून सांगता. तांकां तुवें श्रीमंत केलाय तांकां तुवें बरी भलायकी दिल्याय.
फुडें पळोवया असलें तें हय 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 तुमचे खातीर हांव तोळांक तुमचे जमनींतल्यान उत्पन्नाचो उत्पन्नाचो नाश करूंक दिवचो ना हय आनीक तुमच्या मोळांनी दाखवेलीची फळां पिकाच्या वेळार आदी इबाड जावंक हांव दिवचो ना म्हणटा सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर. एक एक वाचया आमी तुमच्या खातीर पळय तुमचे खातीर हांव तोळांक तुमचे जमनींतल्यान उत्पन्नाचो नाश करूंक दिवचो ना. पळय तुमी जो पयलो भाग करशात न्हू मागीर हो तुमकां भाग कितें तुमचे ती शेतांतले कितें तुमी जमनींतले कितें घातलेले तेचो म्हणटा तो नाश करचो ना म्हणटा. तुमचे ते प्रेग्नेंट आसलेले ते भुरग्याचो आपूण नाश करचो ना म्हणटा. केन्ना तूं हो पयलो भाग करशीत जाल्यार दिवन पळय म्हणटा तो. तुका आनी कितें तुमच्या जमनीन घालता ते नाश जावचो ना. तुजें पीक आतां कितें जाता शेताचें आतां तो सुद्दां तुमी जर 10 वांटो दीस आनी तुमच्या शेताचो बिताचो नाश जावचो ना. कोण खाता कितें करता तो इबाड जावचो ना म्हणटा. जमनींतल्या उत्पन्नाचो हेचो बीन म्हणटा. केन्ना तूं पयलो भाग कर दितलोय आनी तेन्ना तुका कळटलें कितें जमनींतलो कितें उत्पन्नाचो तुजो नाश जावचो ना म्हणटा. आनीक तुमच्या मोळ्यांनी दाखवेलीची फळां पिकाच्या वेळार आदी इबाड जावंक हांव दिवचो ना. पळय कितें ते तुमचे पळय इबाड जावंक कसलीं फळां तुमची पीक येवच्या पयलीं आपूण इबाड जावंक दिवचो ना म्हणजे आतां एग्जाम्पल घेवया आमी भुरग्यांचे एक प्रेग्नेंट आहा बायल तिचो 9 म्हयने येयसर तिचो गर्भ ती 9 म्हयन्यारूच सुट्टेली अहें पयलीं तिचो नाश जावचो ना अहें. आनी आतां आमचें पीक घातलेलें आसा थोड्यांचें पीक येयना तशें जावचें ना. जेन्ना तूं विस्वासी रावताय देवाक तेन्ना तुजे उत्पन्नाचो तो नाश जावंक दिवचो ना. तुजे तो उत्पन्नाक वाडूच रावतलो चडूच रावतलो. तूं कितें म्हणटलें अंदू म्हाका इतलें पीक जालें केन्नाच म्हाका इतलें पीक जावंक ना. तो हे केन्ना तूं पयलो भाग करून पळयतलोय तेन्ना हे तुज्या जिवितान सगळें घडटलें. जालें न्हू पळय कितें म्हणटा हांगासर आमकां आमी दिवन पळोवंक जाय. कितें मोग शांती कित्याक तुका मोग दिताय तो मोगूच मेळटलो. हे पयशेच म्हणून हांगा बरयना तुमी रेशन दिवं येता कितें दिवं येता कितें तुमकां जाय तें दिवं येता. वायट फारीक करूंक जायना. तें तुमकां दिल्यार तुमी वायट केल्यार वायटूच तुमकां मेळटलें तुमच्या जिवितान. मागीर आमी तेचेर दोश दिवपाचो ना. हे कितें हे मलाकी 3:10 म्हणटा आमकां तूं दी आनी पळय म्हणटा. तुज्या जिवितान आपूण कशी वाड हाडटलो तो. हे म्हाजें टॉपीक नासलें पूण हे आसलें तेन्ना सांगलां पळय. लूक 6:38 पळया आमी आतां कितें म्हणटा तें मागीर थंय या आं हां दियात आनी तुमकां देव दितलो. बरें चिकार माप दामून चेपून हालोवन आनीक ओतोसोर सुयेन बोल्ललें देव तुमचे वोटयेंत घालतलो. पळय तुमी कितें म्हणटा हांगासर घेयात आनी पळया म्हणटा न्हू. आं घेयात आनी पळया म्हणटा न्हू. आं घेयात म्हणटा न्हू हांगर. हां जागे आहा हांव म्हणटा घेयात म्हणटा दिसता म्हणून. दियात सांगता पळय तो. आमकां कितें जालां चडशी सोय घेवपाची जाल्या न्हू. दिल्यार कितें जातलें म्हाका उणें जातलें म्हाका म्हाजें कवर जातलें तें आमी चिंतता न्हू फुडलें. देव सांगता आमकां तें चिंत म्हणून. देव सांगता आपूण उदारपणी तुमकां दीत रावतलो म्हणटा. तुमच्या गरजांनी आपूण पावत आहा म्हणटा आपूण. फिलिपियन 4:19 म्हणटा न्हू तुमच्या गरजांनी हांव पावता. आनी आमकां कितें लेक आसतलें हां आमकां कितें जालें तेका लागून आमी दिवपाची संवय करूंक जाय आमच्या जिवितान. आमी घेवपाची संवय करपाची न्हू. आमच्या जिवितान आमी दिवपी जावपाची. घेवपी जावपाची काय दिवपी जावपाची. आमी कोण हां आमी कोण दिवपी काय घेवपी.
आमी दिवपी न्हू ते मागीर दिवपी जाल्यार आमकां मागीर सगले कशें मेळटले पळय आमकां आमी तो दिवपी जायत जाल्यार आमकां कशें मेळटले ते पळोवया फुडें देव दितलो कशें आमकां दितलो तो पळोवया आमकां तुमी दिवपी जावशान जाय घेवपी जाय जाल्यार ना घेवपी जाय जाल्यार आमकां हो आशिर्वाद ना दिवपी जाल्यारूच आमकां हो आशिर्वाद आहा पळोवया आमकां कितें मेळटलें दामून चेपून ते दामून चेपून हालोवन आनीक ओतोसोर सुयेन बोल्लोलें देव तुमचे वटयेंत घालतलो हांगा देव बरयला थंय न्हू मनीस तुमचे वटयेन घालतले मनीस आमकां घालतले म्हणजे तुका आतां कितें हातून दिलय न्हू तुवें ते कोण तुका कितें गरज आहा न्हू तुज्या वखदार गरज आहा न्हू तुका त्या टायमार कितें जातलें त्या टायमार खंयच्या मनशांक यूज करतलो देव आनी तो मनीस येवन तुज्या घरान तुका कितें जाय तें दितलो मनशांक उजार करता देव म्हणजे मनीस आतां तुज्या घरान तूं आतां सदींच म्हणटाय जेजू म्हाज्या सगळ्या गरजांनी पावता सगळ्या गरजांनी पावताय कोण तरी तुका येतलो कितल्या वर्सांनी तूं म्हणटली हो म्हाज्या जिवितान केन्ना कितल्या वर्सांनी आयज येयला हो म्हाका पयशे घेवन तेन्नाच म्हाका गरज आसली तुका जेन्ना कित्याची गरज आसता जेवणाची कितें खावपाची कितें तुका जेवणाची गरज आसता न्हू तेन्ना कितें जाता एग्जॅक्ट टायमार दिव कोणाक तरी मनशांक उजार करता त्या घरान वच आनी ताका रेशन दी ताका पयशे दी कितें दी देव मनशांक धाडून तुज्या जिवितान इबादार करतलो आतां आमी एग्जाम्पल घेवया आतां कितल्या वर्साचे थोड्यांचे कामाचे पयशेच दिवंक ना पेमेंटूच दिवंक ना बसांनी बिसांनी तांकां दिवंक ना पयशे पूण जेन्ना तूं मागणें करताय जेन्ना तूं देवाचें उतर उलयताय तो ताका मनशां यूज करता कोणाक ते बॉसाक यूज करता आनी तो वचोन मागीर तुका तुजे पयशे हाडून दिता तो एक न्हू पास्टर आसलो ताका न्हू तेंची कंपनी खंय ती बंद पडली खंय कंपनी बंद पडली काय लॉसान पडली कितें आनी तांकां ते 500 जाण तांकां पेमेंट दिवंक ना ते खंय मागणें करता कामाक वयताले सगळे करताले आनी एक पास्टर तो खंय सोदीत न्हू आपूण आर्गां दितालो म्हणजे म्हाज्या सगळ्या गरजांनी पावता जेव म्हाज्या सगळ्या गरजांनी पावता आनी तो मुणीच रावतालो खंय म्हणटा आनी एक कोटेशन घेतलेलें तेणी कहलें तें म्हाका याद ना पूण ते मुणीच रावतालो तो म्हणटा न्हू म्हणटा तेन्ना न्हू ताका न्हू त्या बॉसाच्या मनान न्हू देवान घातलें तांकां दिवंक ना बाकीच्यांक वो तेच्या घरा येवन तेचो पेमेंट दिलो तो चिंत्तालो कितें म्हाज्या आतां रुमाचे पयशे आहा हें आहा पूण ते बाकीचे म्हणटाले खंय पूण वो कांयच म्हणना वो फकत देवाक वखाणटालो आर्गां दितालो वखाण देवाक आनी देव देवान पळय कोणाक यूज केलो मनशाक उजार करता आनी तो मनीस येवन तुज्या घरा तुका पयशे हाडून दिता कशें दिता तो आमी नको पूण देव तुका तुज्या गरज त्या वेळार तूं जेन्ना देवाक उलो मारता म्हाज्या गरजांनी देव सगळें पावता तेन्ना देव कोणाक तरी उजार करून तुज्या जिवितान हाडटा आनी तुका मिलाग्री अजापा करता पळय कोण म्हणटा सगळे जी कोण तेजेर पातयेता आनी दीत रावता आमी तर घेत रावत आनी आमकां दिवपाची संवय ना जाल्यार आमी कितें करूंक जाय आतां चेंज करूंक जाय हांगासर आतां आमी दिवपाची मनशां जावपाची थोडी कितें म्हणटा म्हाका 2,000 येता 2,000चे 200 रुपया काडूंक जायना आमकां जाता न्हू थंय करूया आतां आमी कित्याक आमकां जायत्यो सवलती आहा आमकां एक्सक्यूज खूब आहा कितें कितें सांगपाक ना म्हाजे कडेन हें ना तें ना सांगपाक आमकां जाता पूण आमकां कोडण्यांनी घालूंक कठीण लागता तर आमी कोडण्यांनी घालून पळोवंक जाय देव आमकां कितें सांगता तो देव आमकां कसो उजार करता तो पळोवपाचें आमी आतां ती बायलां पळय सगळीं जाणां येता आपलें रेशन घेवन सगळीं जाणां दिता तांकां चर्चीन कित्याक दिता ती तांकां खबर आसा हें दिवन आमच्या जिवितान आमकां वाड जालेली आसा आमच्या जिवितान आमकां कितेंच उणें जावंक ना आमी तशी म्हणटा जाल्यार आमच्या जिवितान कांयच उणें जावपाचें ना तर पयलें न्हू दिवन कितें जाता तें कशें वाड जाता तें बोयन वतासर सुयेन बोल्लेले मनीस तुमचे ओटयेन घालतले म्हणटा एक बायल एक टेस्टिमनी सांगता थँक्यू हॉली स्पिरीट एक बायल येयली तिच्या घरा पास्टर जेवंक येयला तिंगेर खंय इतलेंच पीठ आसलें खंय त्या पिठाचें तिणें कितें केलें 2 चपाती केल्यो आनी त्या पास्टराक दिल्यो खंय ती पास्टर जेवन बीन गेलो खंय तेंचे खंय राती कडेन पळय जाल्यार खंय तेंचो डबो सुयेन भरलो पिठान परत तेलूय भरलें कबारूच जायना पेन कितें जाता हें सारकें हे कोणा कडेन मनशा कडेन जाता
हे सगळे आमच्या देवा कडेन जाता सगळे. ताका लागून आमी कितें करूंक जाय, फकत देवाचेर विश्वास दवरूंक जायो. देवाचेर जेन्ना आमी विश्वास दवरता तेन्ना देव आमच्या सगळ्या गरजांनी आमच्या पावता. आनी एक भयण आसली न्हू आमच्या क्लासीन, तिका दाळ जाय आसली आनी ती सोदीत घोवाक सांगताली दाळ हाड दाळ हाड. घोव विचारतालो दाळ हाडपाक, विचारतालो न्हू. मागीर कितें जालें, दीस न्हू तो कामाक वयतालो कोणागेर, तिंगेर न्हू ताका इतली दाळ दिली, 2 बासाची दाळ, चणे आनी गोड सगळें दिलें ताका पॅकेज पळय. बायल तेची मागण्यांनी आसा, ती सोदीत देवाक अखांडटा, आर्गां दिता. आनी ते हाडून दिले घरा कडेन घेवन येयलो, दिवली पोती घेवन येयलो घोव. आनी म्हणलो ही खूश जाली, कित्याक आतां घोवान हाडला, घोवान तिका सांगूंक ना हें आमकां दिलां म्हूण कोणी, पूण ती खूश जाली आनी विसरूंक ना. मागीर दुसरे दिसा घोवान सांगलें की आपूण कोणाय कामाक गेल्लो, तेणी म्हणटा आपणाक दाळ दिली, सगळें दिलें, पॅकेजूच दिली पळय. तिणें कितें सांगलेलें, एकूच दाळ सांगलें घोवाक. देव कितें जाणा, आमचें काळीज पळयता देव. आनी देवान कितें केलें तिका पळय, सगळी आख्खी पॅकेज दिली ताका. ती म्हणटा आपूण कितले दीस खाल्ली म्हणटा ती दाळ, म्हणटा गोबारूच जायना म्हणटा. ती कोणी दिल्लेली, देवान दिल्लेली, ती गोबारूच जायना म्हणटा दाळ. इतले दीस खाल्ली म्हणटा आमी. पळय तूं जेन्ना दिताय आनी तूं जेन्ना रावताय त्या विश्वासान, तूं तिणी तर कंप्लेनां केल्ली घोवा कडेन, तूं कितें रे सदीत तूं विचारताय मरे, सदी वाज येयलो तुका सांगून सांगून अहें म्हटल्यार ताका पॅकेज मेळटली आसली. ती उतरान रावली न्हू, थीर रावली, ओगेच रावली ती. काय ते जाप काडूंक ना तिणी. कित्याक जाप, तिका खबर आहा म्हाजो घोव एक दीस तरी आडटलोच म्हूण जाणा ती. कितें तिका कळतो. अशें आमकां विश्वास आसूंक जाय आमच्या देवाचेर. आमकां विश्वास आसूंक जाय आमचो देव आमच्या सगळ्या गरजांनी पावता. आमकां देव सगळ्या गरजांनी आमकां दीत आहा. ते आमी उगडास धरूंक जाय आनी याद करूंक जाय, आमी दिल्यारूच आमकां परतून मेळटलें. दिना जाल्यार आमच्या जिवितान कांयच जावपाचें ना. तूं जेन्ना तुजें इतलें सुद्दां दिताय, तुका देव दितलोच त्या मापान. तुजे विश्वासी आसताय, विश्वासान दिताय तूं, तेन्ना तूं पळोवंक जाय तांकां आपूण दिता खरें, पूण म्हाका परत मेळटलें म्हणून आस धरून दिवंक कळना. थोडी कितें करता, आतां हांवें सांगलां म्हणून थोडी कितें करता, आस धरता. हे आतां हांव 100 रुपया हाका दिता, म्हाका आतां हेचे वयले 2000 मेळटले आनी ते परत मेळटले म्हाका. 1000 कोणाक दिल्यार ते म्हाका परत दितलो, अशें म्हणून दिता न्हू थोडी. कित्याक बरयल्लें आहा न्हू, तूं दी आनी पळय तुका धामून शेपून हालून वता सो तुका दितले म्हणटा. आमी कितें करता, दिता आनी मागीर आस धरता न्हू. मागीर तो दिना आनी येयना जाल्यार मागीर देवान बरयला तें कितें काय म्हणटा न्हू मागीर. देवान तो पळय, तूं दी आनी सोड. तुका ते तुज्या गजाली केन्ना जाय तेन्ना देवाक दितलोच तुका. तुज्या तो आपल्या रिणान रावना देव. तेका लागून आमी दिता, आशा धरून दिता जाल्यार आमचेर कांयच फायदो ना. आमी आस धरून आमी मन सोडून दिवंक जाय. कोणाकूय कितें दिलें तें आमकां उश्णें येतलें म्हणून ना, पूण तें आमी मन सोडून दिवंक जाय. आदी कितें करताले, आदी न्हू आमची मम्मी बीन तरी करताली. कोणाली एक वाटीभर साकर घेतली, मातशी उश्णी साकर हाडटाली, मागीर उश्णी दिताली. आदी करताली न्हू तो हें. आदी तांकां देवाचें उतर नासलें, आमी वयताली शेजाऱ्यांगेर, दी गो म्हाका इल्ली हें ती गो हें ती कितें आमी हाडटाली न्हू, आनी मागीर परते ताका उश्णी दिताली. तें आमकां खबर नासलें न्हू तें परत घेवंक कळना म्हणून. आतां आमी चेंज जाल्या न्हू, आतां आमकां रिन्यू जाल्या, आमी दिवपी जावपाची. आमी घेवपी जावपाची न्हू, आमी दिवन पळोवपाची. सगळीं दिवपी न्हू, सगळीं दिवपी न्हू. सांगा सगल्यांक, हांव दिवपी घेवपी न्हू. मागीर तुमच्या जिवितान तुमी वाड पळयतल्यान तुमी, कित्याक तुमी दिवपी जाल्या सगळीं. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. कळ्ळें न्हू, आमी दिल्यार कितें जाता तें. आशा धरून दिवपाची न्हू, बरयला म्हणून आमी मन सोडून दिवंक जाय. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया. कळ्ळें न्हू आमकां. दावा वाटो दिल्यार कितें जाता तें, आमी कसले
पयशेच न्हू सगळे आमी दिता, रेशन दिया ते सगळे दिता. तेन्ना आमच्या जिवितान पळया तुमी, कांयच तुमच्या जिवितान लॅक जावचें ना, कांयच तुमच्या जिवितान उणें जावचें ना. आनीक आनीक बरोवन बरोवन तुमच्या जिवितान वतले. आनी तुमी म्हणचेच ना हय खरें हे खरें देवाचें उतर दिवन पयलें हांवें आनी म्हाज्या जिवितान वाड वाड आनी केन्नाच म्हाज्या पेमेंटाचूय म्हाका कमी ना, सोदीत म्हाका पेमेंटूय सारकोच मेळटा. पळोवया न्हू. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. सो आमी पळोवया आयजाया 53 पळोवया 4-5. आतां हे प्रिचींग आसतलें न्हू, तितून न्हू कोणाक दूख आहा, कितें आसा, प्रॉब्लम आसा तुमचें न्हू, तुमी आयकता आयकता तुमचें सुटावें जातलें प्रॉब्लम. कित्याक जेजून हें सगळें आमच्या पासत करून दवरलेलें आसा. जेजू आतां येवन आमच्या पासत करचो ना, पूण ऑलरेडी तेणी आमच्या पासत करलेलें आसा. आमचो विस्वास जाय जेजूचेर की जेजू खरेंच तूं म्हाज्या पासत हे कश्ट भोगल्याय, सगळें म्हाजें दूख घेवन मेलोलो आसाय तुवें आनी म्हाका खिचूरूच तुवें दवरूंक नाय. जेन्ना आमी उच्चारता तेन्ना आमच्या जिवितान पळोवपाचें आमी मिलाग्री अजापा कशी जाता ती आमच्या जिवितान. पळोवया आमी. वाच सिस्टर. खरेपणी ताचेर पडले ते कोस दोग आमचेच. पळय कोणाचें म्हणटा, जेजूचे जे कोश दोग पडलेले ते आमचेच म्हणटा. आमच्याक लागून तेका चिराप घातलो न्हू, आमच्याक लागून तेका कुर्सार मारलो न्हू, आमच्या पातकाक लागून आमी कितें कितें वायट केलेलें, आमी मेळ्या रस्त्यार वयतालीं, आमी खंय खंय जळी मोळीक सांपाळलेली आमी, पूण तेका लागून जेजू आमच्या पासत आयलो आमकां सोडवून सुटका दिवच्याक न्हू. पळय फुडें. ताणें भोगल्यो त्यो दोखी आमच्यो. पळय तेणी भोगल्यो त्यो दुखी सगल्यो, आमच्यो दुखी सगल्यो तेणी त्या कुर्सार घेतल्यो. आमकां दुखान आसले आमी, कश्टान आसले आमी, आमी रात दीस रडटालीं, आमकां हें ना तें करून रडटालीं, पूण ते सगळे दुखी घेवन तो आमच्यो कुर्सार मेलो आमकां श्रीमंत करच्या खातीर, आमकां सगळें दिवच्या खातीर. आमकां खंयचेच रिणांनी तेणी आमकां दवरूंक ना. ह्या मनशाचेर शिक्षा पडल्या, देवान ताका धगधग आयला. पळय ह्या मनशाची शिक्षा पडली, जी आमकां शिक्षा आसली, आमकां वायट आसलें, आमी केल्लेले वायट सगळे, ह्या मनशाचे ते सगळे शिक्षा तेणे आपल्या कुडीचेर घेतली. आमी केल्लेली हे सगळे, आमी सगळे दूख सोंसलेले, आमी सगळे केलेले, पूण आमी 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 केल्लेले सगळे तेणी घेतला, पूण आमी स्वत मानूंक तयार ना. आमच्यो खरेंच जेजून ह्या कुर्सार घेतला आनी आमकां एकट्याक जण एकल्याक सुटका दिल्या, पेखोवणी दिल्या. देवान ताका धगदायलो आनी आपटून उडयला अशें आमकां दिसलोलें. पळय तेका आपटून शेवटून उडयलो, पूण आमकां अशें दिसतालें म्हणटा तो. आमकां कित्याक दिसतालें, आमी दिसता तें पळयता न्हू सगळें, तें आमकां दिसतालें तेका कितें कितें कश्ट दूख पडटा तें आमकां दिसतालें म्हणटा. तें आमकां खबर ना हे सगल्यो दुखी सगल्यो आमच्यो तेणी घेवन त्या कुर्सार मेलोलो आसा. कुर्सार तेणी आमच्या पासून सगळें सोंसलेलें आसा. हें तेका खबर नासली, पूण हें तांकां लोकांक दिसतालें म्हणटा. थोडो लोक म्हणटा अजुनूय जेजू कुर्सार मेलो म्हणटा, तेका सोडूंक जायनासलो तो देव जाल्यार. खूब लोक म्हणटा, पूण तेणी आमकां कित्याक सोडून दिल्या, तो मनीसान ह्या संवसारान येयलो, मनशा भाशेन येयलो. तो देव जावन ह्या संवसारान येयलो जाल्यार तो आपणाकूच सोडयतलो आसलो. तेका पदवी नासली सोडोवपाक, आसली तेका पदवी, पूण तेणी ह्यो कित्याक सोंसले, सगळे मनशा भाशेन ते मनशाक दूख जाता ते सगळे तेणी त्या कुर्सार तेका ते सोसूंक जाय आसले. बापान तेका सोसून सगळे बापूय तेका अशें हें करूं येतालो, पूण तेणी बापायकूच बापानूच तेका सांगलो कुर्सार मोरच्याक. पूण तेणी कितल्या फावटी हें पात्र म्हाजे कडचें पयस कर म्हटलें. कितले फावटी उणें न्ही गेस्तमेनाच्या मोळ्यात. कित्याक तेका नाका आसलो बापाचें आनी तेजे संबंद तुट्टाले, तो पातकी जातालो. तो पातकी नासलो, पूण पातकी जातालो म्हणून बापाचें आनी तें रिलेशन तुट्टलें म्हणून तो म्हणटालो हे पात्र पयस काड म्हणटालो आपले कडसून. पूण जेजू हे सगळे कोणा पासत केले तेणी, कोणा पासत केले तेणी हे सगळे, आमचे एका पासत. तो म्हणटा जॉन 3:16 दोर एक मनशाचो नाश जायना जावंक,
दोन एक मनीस म्हणतो आख्खो संवसार येयलो त्या एका मनशाचो नाच जायना जा. आमी सगळीं पागता नासली, आमी सगळीं जळी मळी शिपाडलेली, पूण जेजू आमकां एकठांय करूंक येयलो आमकां. आमी तेका आमी म्हणूंक ना जेजू म्हाका तूं यो यो म्हणूंक ना, पूण जेजून आमकां ऑलरेडी पयलींच आवयच्या कुशव्यान आसतना आमकां जण एकल्याक वेचून काडलेलें आसा. तो आमचें जण एकल्याचें नांव सुद्दां जाणा. जण एकल्याक आमकां एकठांय आवयच्या कुशव्यान येवच्या पयलीं आपणे वेचून काडल्या म्हणटा तो आमकां. जेरमायाक सांगता न्हू 1:5 जेरमाया तितून सांगता तो आवयच्या कुशव्यान येवच्या पयलीं आपूण तुका जाणा म्हणटा तो न्हू. मागीर पळय हांव कितें म्हणटा फुडें आनी खरेंच म्हळ्यार आमच्या अपराधाक लागून ताका आसपास विडलो. पळय आमच्या अपराधाक लागून म्हणटा. आमी गुन्यांव केलेले, आमी सगळे केलेले, पूण आमचे सगळे कोणी घेतले खुर्सार? जेजून घेतले. कोणा पासत घेतले? आमच्या जण एकल्याचे. आमी वायट केलेले, आमी खंय खंय भोंवताली, आमी जळी मळीक गेल्लेली, पूण जेजून आमकां सगळ्यांक एकठांय केली आनी आपल्या गोठ्यान हाडली न्हू आमकां. जशी कोंबडी आपल्या पिलांक हाडटा तशी आमी जळी मळीक गेल्लेली तेन्ना जेजू येयलो आमकां आनी आमकां एकठांय हाडली. आनी आमकां दिसतालें म्हणटा तो आमच्या अपराधांक लागून म्हणटा तो. कोणाच्या अपराधांक लागून? आमी जण एकल्यांनी केलेल्या त्या एका अपराधांक लागून जेजू आमच्या पासत आयलो. आसपास विणलो म्हणटा तेका. आसपास विणलो म्हणजे तुमी एक तो हे पयला न्हू येता तो स्पायडर जाता तो सगळे आख्खे घर करता पळय, करूं ना तुमी? हे विणटा तो तसो तेका विणलो म्हणटा. म्हणजे चारूय सायडीनी सैनिकांनी तेका वेडो घातलो आनी तेका मोदी घातलो म्हणटा. असो आपणाक वेडो घातलो म्हणटा. आसपास विणलो म्हणटा तेका. आमच्या गुन्यांवाक लागून ताका वळवळायलो. पळय आमच्या गुन्यांवाक लागून आमी गुन्यांव केल्लो तेका कसो वळवळला तुमी पळयला न्हू खुर्साचेर? पळोवंक ना तुमी? तो खुरीस घेवन वयताना तेका कसो वळवायलो, 3 फावटी पडलो तो आनी कसो वळवयलो तेका आनी थंय तेका मारलो तेन्ना कसो मारलो तेका सगळें पळयलां न्हू आमी. ते खातीर तेच्या घायांनी आमी सगळीं बरी जाल्या. तेणी ते वळवळे घेतले आमच्या पासत. आमकां कितें जातालें ते सगळे आपले कुडीचेर घेतले तेणी. आमी कोणीच म्हणपाचें न्हू म्हाका हें जालां तें जालां, हांव बरी ना, म्हाजी घरा बरो ना, कोणीच तो जेजूक तर पळयत आमी जाल्यार आमी सगळे म्हणटली ते सगळे आमचे तेणी दूख घेवन त्या खुर्सार मेला. आमकां आनीक असले हितून तेणी दवरूंक ना. आमच्या अपराधांतले आमकां तेणी माफ केली. कोण तरी तुमकां आमकां अपराध माफ करता? हां आतां कोणाक तुमी दुखयला कितें केलां तुमकां आमकां माफ करूंक बेगीन जाता? टायम लागता न्हू आमकां. तेका लागून आमी तेन्ना आमचेर हें दूख येता कितें येता आमकां माफ करूंक जायना कोणाक जाल्यार आमी जेजूच्या खुर्साक पळोवपाचें. जेजून आमच्या पासत ते सोंसले सगळे जाल्यार आमकां कांयच इजी. सगळ्यांक इजी न्हू? हां आमच्या पासत तेका विणलो तेका मारलो सगळें केलें तेका. पळया सिस्टर ताचेर शिक्षा पडल्या ताचेच वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. पळय आमकां तेजी शिक्षा आमकां कसली कोणी शिक्षा आसली पूण तेणी सगळी आमची काडून आपणाचेर घेतली आनी आमकां शांतीन जियालो. म्हणजे आमचे कसले हितून आसले आमी बांदपासान आसली कसले आमकां दूख आसले कितें आसले सगळे तो घेवन त्या खुर्सार मेलो आनी आमकां शांतीन जिवंक दिलें. शांती दिली आमकां सारकी. मोगान चलोंक शिकयलें आमकां जाय नासलें पूण तो राग आमचो काडून तेणी आमकां आमच्या जिवितान आमकां शांती घातली. आमच्या जिवितान वायट आसलें तें काडलें आनी आमच्या जिवितान आमकां मोगूच घातलो. आमच्या जिवितान कोण घालता आमच्या जिवितान असलें मोगाची उतरां? फकत हें सगळें जेजू कडेन जाता. आनी फुडें आनीक ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. पळय त्याच्या गायाक लागून आमचे गाय पेकले म्हणटा. कोणाच्या गायाक लागून?
जेजूच्या गायाक लागून आमी तो नदर मारी जेजूच्या गायांचेर जाल्यार आमचे सगळे घाये पेकता आमचे सगळे दूख तेचेर वयता आनी सगळे आमकां बांदपासांतली सुटका मेळटा आमकां. कसलेय जावं ते कसले दुयेंस जावं कसलेय जावं तुमी मनशात जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली जाल्यार ते सगळे तुमचे दुयेंस तेचेर वयता जेजूचेर आनी तो आमकां पेखोवन दिता. हांव बीन म्हाका कितें जालें हांव कितें म्हणटा जेजू तुवें म्हाजी ही घायल्ली कूड घेतले आनी म्हाका नवी कूड दिल्या. थँक्यू हॉली स्पिरीट. एकदां न्हू भावागेर वयताले ह्या दिसांनी ते वर्स जाताले पावसान वयताले न्हू भावागेर आनी थंय मातशी वाट आहा चलोन वयतालें हांव आनी थंय एक खड्डो आसलो न्हू आनी गाडी येताली म्हणून हांव सायडीक गेलें आनी म्हाजो पांय मातसो भितर गेलो चड वचोंक ना मातसो गेलो आनी होच हांव खड्ड्यान पडलो म्हाजो पांय आनी होच जालो हांव चलत गेलें आनी ती बरी चल्ली बिल्ली हांव बरी हांव कांयच सांगना म्हाका हांव चल्ली बिल्ली आनी भावागेर पावली आनी ती म्हणली भावजगीर हांवें म्हाका कित्याक फोन मारूं ना हांव येतलें आहलें व्हरोंक तुका अशें म्हूण लागली ती आनी म्हटलें ना गो लागीत आसलें न्हू म्हणून येयली म्हटलें हांव सुलो चलोन म्हटलें आनी येयली आनी जेवली बिवली आनी न्हिदोंक गेली न्हिदली बीन बरी न्हिदली बीन बरी सारकी. हांव एकाक सुमार म्हाका जाग येयली आनी पांय इतलो किटकिट्यो मारूंक लागलो सारको आनी फटाफट जांग लागली पांयाची सारकी न्हिदोकूच जायना. आनी भावजेक पयल्यार भाव नासलो आमचो दिसा भाव खंय तरी भोंवंक गेल्लो म्हणून म्हाका आपयलें रावपाक आनी इतलो म्हाजो पांय किटी जांग लागलो सारको आनी हांव उठली. भावजेक पयलें आनी ती पयल्यार न्हिदल्या तिका आनी डिस्टर्ब नाका उठलें आनी आतां म्हटलें गरम उदीक करतलें आनी शेक तरी मारून पळयतलें म्हळ्यार ना हांवें कितें केलें जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली आनी म्हणीत आहा जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जालें जेजू ह्या पांयाचें दूख घेतलाय डिवायन एक्सचेंज केलाय हो म्हाजो पांय घायल्लो तुवें घेतलाय आनी म्हाका सुटका दिल्याय म्हणीत आहा आनी जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली आनी दुसऱ्या पासोचूय मागता कोणाचो तरी ह्या वखदार जाय तो पांय फोडटा जेजू तेकाय तूं पेखोवणी दिल्या तेकाय सुटका दिल्या हेच वेळार आनी तेचो पांयूय तुवें बरो केलाय तें मागता आनी म्हणीत आहा आनी कांयच जायना. हांव मागीर कितें केलें मागीर उशे घेतले आनी ऊस केलो आनी पांय ऊस दवरलो आनी म्हणीत आहा जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली खरेंच तुवें म्हटलें इतलें ह्या म्हाज्या पांया पासत तुवें चाबूक घेतलाय जेजू 3 फावटी तूं पडलय जेजू ह्या पांया खातीर आनी म्हाजी दूख सारकी तुवें काडून व्हेलाय जेजू आनी म्हणीत रावता. आनी Psalm 22:14 म्हणटा तुका जेन्ना खुर्सार मारलेलो तेन्ना तुका एकूय तुजें हाड मोडोंक नासलें तुका त्या हाडांनी म्हाकाय फ्रॅक्चर ना जेजू आनी म्हणीत आहा आनी थंयच्यान दाखयता म्हाका टॉर्चर घालता तुजो किटकिटे मारता कितें जाता तुका आतां फ्रॅक्चर आनी वस्त्रे सोयताना तेचे कडेन उलयता तूं म्हाज्या जिवितान म्हाका कांयच ना म्हाजो पांय जावन जेजू क्रिस्ताची कूड पयलीं हांव एकदां पडलेली तेन्ना हांवें म्हाका फ्रॅक्चर नासलो म्हटलें जेजू आतांय म्हाका फ्रॅक्चर ना म्हटलें म्हाज्या जेजूच्या गायांनी म्हाजो पांय बरो जाला ऑलरेडी. हांव म्हणून आनी लोकां पासून मागणे करून सारकी रोजरी घेतल्या आनी ते म्हणीत आहा सारकी जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली आर्गा तुका तुज्या गायांनी हांव बरी जाली म्हणीत आहा मागीर कितें जालें मागीर न्हू 5 कशी म्हाका न्हू दो लागलो आनी पांय म्हाजो बरो जालो सारको. खंय 2-3 वरांनी कसली पेन येयली म्हाज्या तोंडानसून कसलें उतर भायर सरता काय म्हणून हांवें तर म्हाका म्हटलेलें म्हाका पेन आहा म्हाका फ्रॅक्चर जाला जाल्यार तो कितें करतलो आसलो म्हाज्या पांयाक आनीक सुबेज दूख करतलो आनी फ्रॅक्चर हाडटलो. हांवें कितें उलयलें म्हाका जाय तें उलयलें तोहे तुमच्या जिवितांत तुमकां दाखयतलो तो आतां वयर सरना पांय चलना पांय दुखता डिंबयो दुखता हो कोण दाखयता हो चोर दाखयता आमकां तुमच्या जिवितांत एक कितें करूं तुमकां तेतूरूच गुंदोवन रावच्या मागीर तुमकां एक दुयेंस तुमकां एक पांय दुखलो हात दुखलो कितें दुखलो मागीर कितें जाता देवाचेर तर फोकस वयता त्या पांयाचेर रातीचेर वयता न्हू राता दीस मागीर आमकां कितें जाता देवाचेर वयता मनूच लागना हातूय दुखता पांय दुखता मन थंय लागतलें तें आमी मन लागूंक सारकें कितें करूंक जाय तेका थंयसरूच साडूंक जाय आनी उतर उलयत रावूंक जाय. तो कितें करता हो चोर कितें करता तुजी नदर देवा वयरची पयस काडूंक सोदता तो आनी आपणाचें उतर घे तूं मनीस राव म्हाका दुखता मनीस राव मागीर कितें जालें ती पेन कमी जातली दुखता म्हटलें म्हणून कितें जातली आनीक सुबेज जातलो पांय न्हू
आनी सगळ्यांक सांगल्यारूय तुमची पेन वयतली, सगळ्यांक सांगल्यारूय आनीक दूख जातलें न्हू. हांवें तो ते राती कडेन भावदेक सांगलें, ती म्हाका कितें म्हणटली आसली, हें लाय गो, तें लाय गो, बाम लाय गो, तें लाय गो, कितें कितें सांगतली आसली न्हू. पळय देवान कितें कडेन तिका सूस न्हीद घातली. हांवें तिका डिस्टर्ब करूंक ना. हांव देवाचें उतर उलयत रावली. कितें जालें, तूं उलयता तेन्ना कितें जाता, तेका सैतानाक पयसोच पडटा. कित्याक तो येता तुजे कडेन गुजू 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 करूं. तूं कसली उतरां उलयताय ती पळोवपाक. तूं तर उलयलय नुकता तूं फसलय. मागीर तो तुका दाखयतलो न्ही, मागीर कोणी तुका फ्रेंड मेळटलो. हांवूय मरे तसोच पडलोलो आनी म्हाका मागीर डॉक्टरागेर व्हरोन प्लास्टर घातला. जायना जाता. तेका लागून आमी कोणाकूय सांगूंक कळना. सांगल्यार मागीर कितें जाता, मागीर तुकाय भिरांत येता न्हू. आरे तो पडलोलो तोच, आवय म्हाकाय जायना मरे म्हटल्यार मागीर थंयसर तुका घट धरलो तेणी. तेका लागून आमची उतरां कसली जाता, आमची उतरां देवाच्या उतरां प्रमाणे जाता काय आमी तो कित्याक येता आमच्या जिवितांत. तेका नाका आमी देवाचें उतर शिकलेली. तेका लागून तो कितें करता, तुजें उतर तें चोरूंक येता भितरलें. आनी तें चोरलें म्हणून तूं मागीर कितें करता, संवसाराचे वाटेन जालें न्हू तेची. आमी पयलीं तेची खिलाडी न्हू पयलीं आमी तेची. तेणी आमकां कितलें कितें सांगलां तितलें आमी तेजें आयकलां न्हू पयलीं. तेका लागून तो आमकां सोडटलो. तेका लागून तो येता, परत येता. हे म्हाजे कडेन परतून येतले काय म्हणून तो एक फूस मारता आमचेर. आमी फूस मारता तेन्ना आमी तेजे फाटल्यान गेली जाल्यार फसली. तेका लागून आमचे दवरलेले आसा, आमी हो चोर येयला आमच्या जिवितांत, आमकां पुसरावंक येयला हो चोर आमच्या जिवितांत. आमी तेका तेन्नाच म्हणूंक जाय, कोड सोर सैताना तुका म्हाज्या हितूर कसलोच अधिकार ना. कोड सोर आत्ताच्या आत्तां वच म्हाज्या जिवितांतलो. आनी मागीर म्हटलें म्हणटकूच मागीर तो आनी येतलो परतो. तूं देवाचें उतर उलयतकूच तो आनी तेका आनी येवंक मेळना एंट्री तुजे कडेन. तुज्या ना आतां आमी दुसऱ्या कडेन या म्हणटा मागीर तो. मागीर दुसरे कडेन वयता. तेका लागून आमी चिंतूंक जाय, कोणीय तुमकां येयलो, शेजारी सुद्दां येयलो, त्या तोंडांसून तर कसली उतरां भायर येत जाल्यार तुमी कितें म्हणूंक जाय, राव म्हाका मातसो फोन येता भितर, कट करूंक जाय. आमकां मागीर दिसता, दूख दिसता न्हू शेजाऱ्यांची बी तांकां इन्सल्ट करपाक. आमी कितें म्हणटा, भितर म्हाजो फोन वाजता, रोखडी येता. मागीर ती म्हणटली येत नाय, फोनार उलयता दिसता. तेका लागून आमकां एक्सक्यूज आहा. आमकां तर कोणाची उतरां आयकूं नाका, हांकां कोणाच्या उतराच्या प्रमाणे सोडूं नाका जाल्यार आमी एक्सक्यूज सांगपाचें आनी सोडून दिवपाचें. थोडी कितें करता, येता आनी तांकां कितें जाय, गजाली जाय न्हू त्यो सगल्यो. तेका लागून आमी कितें करूंक जाय, तांकां एवॉयड करूंक जाय असलें. तांकां देवाचें उतर तूं सांगशीत न्हू, 2 मिनटांनी पावता. पूण पळया तुमी करा आनी दिसाय पळय कितें जाता, एकदां आमकां टॅप करूंक येता. आमकां कितें जाता, आमी आतां हांगसर बरी देवाचें उतर शिकता, हांगसर बरें देवाचें उतर आयकता, आमी देवाचें उतर तें उतर आमी बरें कांय जाण घालता आनी आमी बरी ट्रेन जालेली आसता. खंयच्यान तरी तुका फोन तरी येतलो, कितें तरी येतलें तुका तुजें उतर चोरुच्या. तेन्ना कळोंक जाय आमकां, हो चोर येयला आमच्या जिवितांत चोरपाक. आमकां वळखूंक कळोंक जाय आवाज. आमकां 2 भासाचो आवाज आसता, एक देवाचो आसता आवाज आनी एक संवसाराच्या उतरांचो आसता आवाज. आमी कोणाचो पाटलाव करतली, आमी चडसो संवसाराच्या वाटेन वरीत जाल्यार आमचें निसवटण जाता. आनी जेजूच्या वाटेन वरात जाल्यार आमकां सगळे आशिर्वाद, बरेपण, आमकां कांयच नासलेलें जिवीत आमच्या जिवितान आमकां मेळटा. आतां आमी वाचलां न्हू, जेजूच्या गायांनी आमी ऑलरेडी बरी जालेली आसा. आमकां तर कसलें दूख येयलें, कितें येयलें, आमी म्हणपाचें आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी आमी बरी जाली, ऑलरेडी जातली न्हू, ऑलरेडी बरी जालेली आसा. थोडी कितें म्हणटा, तांकां आमी कोणागेर रिक्वेस्टाक गेली, कितें गेली ती कितें म्हणटा, आंटी तुका वाचूनय दाखयलें 1 Peter 2:24 जेच्या गायांनी, आंटी तूं बरी जातली, हय बरी जातली हांव म्हणटा. हां तुमी कितें म्हणटा, बरी जातली आतां हांगूर आमी जेच्या गायांनी बरी जाली म्हणून बरयला न्हू, तांकां परते विचारलें न्हू, तेच आन्सर दिता, तोच आन्सर दिता. तांकां खबर ना न्हू देवाच्या उतराची. तांकां मागीर परत आनी एकदां वाचून जांक जाय, मागीर जाली म्हणटा.
आमी तशीच जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी बरी जालेली आसा आमी जातली न्हू आतां आमकां कितें दूख आसा कितें आसा जाल्यार ऑलरेडी आमी बरी जालेली आसा. जेतून आमचे एक सगल्यांचे दुयेंस घेवन मेलोलो आसा. डिवायन एक्सचेंज केलेलें आसा आमकां. आमची सगळी गायाल्ली कूड घेतल्या तेणी आनी आमकां आपली कूड दिलेली आसा. बरी नवी कूड दिलेली आसा. आमचो कितें म्हणटा तें आमी घेतली. पूण आमकां तर खबर ना हे दुयेंसाचे आमी कशें हें करपाचें तें. जाल्यार आमी एकूच उतर म्हणल्यार जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली रात आनी दीस म्हणीच राव सारकी. पळय तुमच्या जिवितान कितल्यो मिलाग्री अजापां जातली ती. आमी उलयच ना आमी सांगता दुसऱ्याचेर बाळ थोपता म्या पासत माग म्हणटा जाल्यार आमच्या जिवितान कांयच जावपाचें ना. तूं ताका माग म्हणपाचें ना, तूं सावसरूंक जाय. बाबा अमकें दुयेंस जालां म्हाका कितें म्हणपाचें. हे रात आनी दीस होमवर्क कर आनी पळय तुमी कशें तुमच्या जिवितान मिलाग्री अजापां जाता. कसले सोऱ्याचे कसले गुटखाचे सगल्यांचो नाश जाता. आतां फक्त देवाचें उतर उलोवन जाता. आमी तांकां फोर्स करपाचो न्हू, हे सोड तें सोड म्हणपाचो ना. तुमी फक्त तांकां देवाचें उतर दिवपाचें. रात आनी दीस तूं बाबा हें उतर म्हूण, एकूच उतर म्हणीत राव. साम 23 दिल्ले न्हू सकाळीं घेतलेले ब्रादरीन न्हू. पळय तेणी कशें एक्सप्लेनेशन केल्लें थंय आमी ताका एक साम 23 दिवपाचें. रात आनी दीस म्हणीत राव, वाचीत राव बायबल. तूं कितें करताय तें कर. तूं गुटखा खाता सोरप हें सगळें कर म्हणल्यार तूं वच उतर म्हणीत राव. म्हणटा पळय तुज्या जिवितान कशें सगळें तुजें वायट छंद आसले ते ऑटोमॅटीक वयतले आनी तुका हें सुद्दां येवची ना, आज सुद्दां येवची ना. कशें जाता हांवें सांगलेली न्हू काल गोवाची टेस्टिमनी म्हाज्या. तो सिगरेटी बियर पियेतालो म्हणून सांगलेलें न्हू. सोरो पियेनासलो पूण बियर पियेतालो. तो बियर पियेतालो पूण तेणी कशी सोडली. जेन्ना तो कनेक्टेड रावलो देवाच्या उतरान रात आनी दीस रावलो आनी तेणी ताका सांगूंक ना कोणी सोड म्हणून. आनी तो ऑटोमॅटीक तेणी ताका रूच येवपाची ती बंद जाली. कशी जाली आनी कितें जालें. आनी तेजे फ्रेंड आसतले न्हू तेजे फ्रेंडूय ताका जेन्ना तो जेजूक एकठांयलो तांकां देवाचें उतर नाका न्हू. ते कितें म्हण लागले तूं हालेलुया जालाय. आनी तेंच्यांनी ताका एकट्याक सोडून ऑटोमॅटीक पयस गेले. गोवान तांकां सोडूंक ना. पळय ताका जेन्ना तो उतरान रिगोन रावलो आनी उतराच्या फाटल्यान रावलो आनी ते कितें करताले ते सोडून दिले तेणी सगळे. तेन्ना तेजे सगळे फ्रेंड ताका ऑटोमॅटीक सोडून गेले. थंय आमी म्हणटा न्हू चडशीं जाणां म्हणटा आवय म्हाज्या चेड्याक न्हू हे फ्रेंड आहा ते म्हणटा शी वाज हाडटा, येवंक दिना घरान, बसोंक दिना, ताका फोन मारता आनी आफयता आनी हें करता. आमी कितें करूंक जाय. आमच्या चेड्याचोच पयलीं गुन्यांव करूंक जाय. चेड्याक तर आमी देवाचें उतर दिलेलें जाल्यार तो ऑटोमॅटीक चेंज जातलो आसलो. ताका देवाचें उतर दिलें तो आपल्या फ्रेंडाकूय दितलो आसलो. आमी कितें म्हणटा हय रे आमी ना जशें म्हाज्या घोवाक पळय ते फ्रेंड ऑटोमॅटीक सोडून गेले. खूब फ्रेंड आसले हेजे आनी ते कसले फ्रेंड फकत ताका पयस गांवांनी व्हरपाचे आनी तो एन्जॉय करपाचे, गाडयेन भोंवपाचें आनी तसले आसले ते सारके. तेंच्यांनी पळय ताका जेन्ना जेजूक एकठांयलो तेन्ना ते ताका ऑटोमॅटीक सोडून गेले. आनी ताका सगळे आतां कसले मेवले. मागण्याचे मेवले. मागण्यान आहा तेच मेवले न्हू फ्रेंड्स. तशेंच आमकां जेन्ना आमी जेजूक एकवटता काल घेतलेले जेजूक तेन्ना आमी एकवटता तेन्ना आमी कोण जाता नवी रचना जाता. पोरणे सगळे आमचे खोडसार खियायले आनी ते तुका पोरणे परते तुका येयना तुज्या लायफान. केन्ना येता जेन्ना तूं जेजूक एकवटना जेजूच्या उतराक तूं कनेक्टेड ना तेन्ना तुका सगळे ते परते येता तुमच्या लायफान. जेन्ना तूं जेजूक एकवटताय आनी जेजूच्या उतर रात आनी दीस शिकताय तेन्ना तुजे हे पोरणे तुका सोयम आनी येयना. आमी उलयता पूण आमी रोखडीच दुबावता. जायना तर मातशें म्हाज्या जिवितांत जाल्यार आमी दोश दिता. आमच्या जिवितान आमकां टायम लागता. कित्याक आमकां टायम लागता. आमी देवाच्या रुतान सारकी रिगोवंक ना, सारकी कनेक्टेड ना. ते उतर कशें आमच्या भितर रिगता आनी आमी फळां दिता कशी ते उतर तो खानो तर त्या एका ब्रांचाक ना जाल्यार आमी
फळां दिवंक जायना. तर आमी जशे जेजूक चिंतताना जेजूच्या उतर आमी रात आनी दीस तर उलयना जेन्ना आमी फळां दिवची ना आनी दुसऱ्यांक आमी बरेंपण पळोवची ना आमचें. आमी उतराक रावंक जाय. आमच्या जेजूचें उतर कितें सांगता त्या उतरान आमी रिगोवन रावंक जाय. तें उतर आमी मॅडिटेट करूंक जाय रात आनी दीस. तेन्ना आमी तें मॅडिटेट करतलीं तें उतर तेन्ना आमच्या जिवितांत सगळें आमकां घडटलें आमच्या जिवितांत. पळोवया आमी जॉन 15:7 पळोवया. हें कळ्ळें न्हू? हां Psalm 53 कळ्ळें न्हू सगळ्यांक कितें म्हणटा तें? आनी फुडें आसा आनीकूय आमी सॉरी आयजाया 53 पळय कितें आनीकूय फुडें आसा. आमी कशी देवाचे कन्या पयलीं आजच्या मागीर येवया हांगासर. हय तुमी म्हजें सवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचे सवें रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. कितें म्हणटा हांगासर? तुमी म्हजे सवय रिगोवन रावनाका म्हणटा? आं सगळीं आसा जागी तर म्हाजे सवय रिगोवन राव म्हणटा. म्हजी उतरां तुमचे सवय रिगोवन रावतली म्हणटा. जेन्ना तूं उतरान रावतलोय तेन्ना हें उतर तुज्या जिवितांत काम करतलें. आमी कितें करता? उतरान रावत ना आनी सगळो बार दुसऱ्याचेर सोडटा. माया पासत म्हाका हें जाय तें जाय सगळें आमी जेजूक सांगता. पयलीं आमी उतरान रावंक जायी आनी उतरान रावल्यारूच तुका सगळें मेळटलें. आमी उतरान रावनासतना म्हणटा हें दी तें दी तें दी तें दी जातलें? तूं उतरान राव. उतर शीक देवाचे. ह्यो सगळ्यो वस्तू तुज्या फाटल्यान येतल्यो म्हणटा. कश्यो येतल्यो कितें येतल्यो त्यो आमी नको पूण देव आमच्या सगळ्यांक हितूर तो पावतलो. तो कितें म्हणटा? पयलीं तूं देवाच्या उतराक सोद म्हणटा. देवाचें उतर शीक म्हणटा. तेन्ना सगळ्यो गरजो फाटल्यान येतल्यो तुज्या म्हणटा. मॅथ्यू 6:33 म्हणटा न्हू. पयलीं सोदा तुमी सोर्गीचें राज मागीर ह्यो सगळ्यो वस्तू तुज्या फाटल्यान येतल्यो. सोर्गीचें राज म्हणजे तुमी देवाचें उतर सोदा. देवाच्या उतरा फाटल्यान धांवा म्हणटा तो. तेन्ना ह्यो सगळ्यो तुमकां गरजो कितें आसा तुजें बरेंपण आसा तो भुरगो तुजें एक आजार जायना हें जायना तें जायना सगळें फाटल्यान येतलें म्हणटा तुमच्या जिवितांत. आमी खंय रावंक जाय? फकत आमी तेच्या उतराक रिगोवन रावंक जाय. उतरान रिगोवन राव म्हणटा हांगासर. परत वा सिस्टर. तुमी म्हजें सवें रिगून रावात आनी म्हजें उतरां तुमचे सवें रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. केन्ना घडटलें म्हणटा? उतराक रिगोवन रावता तेन्नाच तुमच्या जिवितांत सगळ्यो वस्तू त्यो घडटल्यो म्हणटा. आमी उतराक रिगोवन रावच ना जाल्यार आमकां मेळटलें? ताका लागून तो सांगता आमकां. तो ओगीच सांगना आमकां. आमच्यो गरजो खूब आहा ना? आमच्यो गरजो सगल्यांच्यो गरजो खूब आहा. आमकां हें जाय तें जाय तें. तो कितें म्हणटा? तुमी ह्यो वस्तू मागच्या पक्षा म्हणटा तुमी म्हाज्या उतरान रिगोवन राव म्हणटा. उतर शिका म्हणटा म्हाजें. ते उतरान तुमकां सगळें मेळटलें म्हणटा. उतरान जेन्ना रिगोवन रावता तेन्ना तुजें सगळें बरेंपण सगळें तुका ह्या उतरान आसा आनी खेतुरूच ना. उतरूच आमी शिकल्यारूच आमकां सगळें मेळटलें. उतर आमी शिकात ना दुसऱ्याचेर भार घालता जाल्यार आमकां मेळटलें कितें तरी ना. ताका लागून आमी सोडून दिवपाचें. फकत उतरान रिगोवन रावपाचें. उतर कितें शिकयता तें आमी घेवपाचें. सगळ्यो वस्तू तुका कितें जाय त्यो वस्तू तुका मेळटल्यो म्हणटा. केन्ना जेन्ना तूं रिगोवन रावतलें त्या उतरान आनी तें उतर शिकतलोय तेन्नाच तुज्या जिवितांत ह्यो मिलाग्री अजापा जातली. म्हाजो भुरगो चेंज जायना. म्हाज्या भुरग्याक येना पास जायना बरो शिकना कितें जायना. जेन्ना तूं तुजें मायंड चेंज करतलोय ताका क्रिस्ताचें मन मेवळा. तो बरो शिकता. आयजाया 11:2 म्हणटा ताका जाणवायचो बुद्धीचो आनी तो बुद्धीचो जाणवायचो ताका आत्मो मेवळा म्हणटा. विवेकाचो आत्मो मेवळा. हे सगळें ताका आत्मो मेवळा. आमी उलयतली तेंच्या आमच्या जिवितान आमी भुरग्याच्या जिवितान आमी यश पळयतली. आमी भुरग्याच्या जिवितान आमकां सक्सेस पळयतली. आमी शिकान आसलेलो भुरगो पास जाता.
शिकता केन्ना आमी उतरां उलयता. आमच्या उतरां वरवीं आमचे भुरगे वायट रस्त्यान गेलेले आसा. पळय आमचे 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 भुरगे आमच्याच उतरां वरवीं हे हेवटेन तेवटेन पावलेले. कित्याक आमी उतरां उलयता तो शिकना, तो पयले काय बरो शिकता. ही उतरां ताका इफेक्ट करता हांगासर सारकी. आनी त्या भुरग्याक मागीर शिकोवपाची आस येना. मागीर कितें करता हांगासर तेजी मायंड मागीर म्हाजी आवय म्हाका अशें म्हणटा. मागीर तेची ती हांगासर ती तर म्हण आय बाबा आयज तुवें इतले मार्क घेतले म्हणजे फुडल्या हेका तूं सुबेज घेतले. आमी तांकां उर्बा दिता तेन्ना ताका कितें जाता हांगासर तेजी मायंड म्हजी मम्मीन हेका म्हाका न्हू कमी मार्क पडल्या म्हटल्यार म्हाका कांयच म्हणूंक ना, म्हाका दुसरे फेट बरे मार्क येता. मागीर तो कितें जाता उर्बा येता ताका आनीक शिकपाची. येना येता न्हू. आतां आमकां सुद्दां आमी काम बीन करतना आमकां बरें आमचे बरे डीश जाले आनी कोणी आमकां म्हटलें ए तुजें आय डीश मुगो बेस्ट जाला. मागीर आमकां उर्बा येता न्हू. आनी दुसरे खेप मागीर आमी करता आनीक उर्बेन करता न्हू. आनी नाल्यार आमी तर म्हणीत ए तिजे दीस आयज मात्तूय बरें जावंक ना म्हणीत जाल्यार आमी करूंक वयतलीं फुडें आनी ना न्हू. थंयच आमच्याय जिवितान आमी कसलीं उतरां उरता थंयच आमी तर आमच्या भुरग्याकूय तर बरीं उतरां उलय तांकां मागीर उर्बा येतली न्हू. आनीक शिकपाची आनी जावपाची. आमच्या आंगरूच चेंज करूंक जाय. आमी फकत म्हणटा म्हाजे भुरगे अशें तशें ते मागीर उतरां आमी चेंज करूंक जाय. जेतून आमकां सगल्यांक बरीं भुरगीं दिलेलीं आसा. तांकां सगळें गुन्यांत घातलेलें आसा. तांकां सगळीं किस्ताचें मन दिलेलें आसा. तांकां सगळें देव शिकयता. तांकां आमी तर अशीं मणीस जाल्यार आमकां सगल्यांक तांकां आमची भुरगीं कशीं जातलीं. ते पयल्यार तुमी पयलींचो बूक आसलो तेजेर आहा न्हू भुरग्यां पासत मागणें आसा न्हू. पयलींचो बूक आसलो आमचो तेजेर भुरग्यां पासत मागणें आहा. ते पासून आमी भुरग्यांक आमच्या म्हणूं येता तांकां शांती दिता. सगळें सरळ देव तांकां शिकयता, ताका जाणवां दिता बुद्दीन सगळें आमचें त्या बुकाचेर आसा पळय. ते आमकां कितें सांगतालो जेन्ना तुमचीं भुरगीं न्हिदलीं न्हू सुस्त तेन्ना तुमी हात दवरा आनी व्हडलीं जावंक भुरगीं तेन्ना तुमी तेचेर हात दवरान तें मागणें म्हणटालो. कितले लोक तें मागणें म्हणून सुद्दां बरीं जाल्यार तेंचीं भुरगीं चेंज जाल्यार भुरगीं कितलीं जाणां. कित्याक हें मागणें सारकें पावरफूल सारकें. ती सगळीं आमी पयलीं म्हणटालीं हें आनी कितें उतर आमकां न्हू स्टार्टिंगूच पयलींच न्हू तो बूक दिल्लो न्हू. तो बूक पाठ कर सांगलेलो आमकां बाय हार्ट कर. आनी पण दोगांय म्हणटाली की आमी इतल्या मागण्यांक गेलीं म्हणटा सगल्यांक आमी गेलीं ब्रादरीच्या वाड्यार सगल्यांक गेलीं आमकां कोणीच सांगूंक ना बाय हार्ट कर म्हणून. कोण तरी सांगला कोणीच सांगूंक ना. हांगरूच आमकां बाय हार्ट कर म्हणून सांगता. बाय हार्ट म्हणून कितें किचनान काम करूंक जाय कितें म्हण तेन्ना आमकां न्यू क्रिएशना आमी कितें केलें भयणीन आनी आमी दोगांनी भयणीनूय पाठ केलें बेश्टे आमी फास्ट सारकें बडा बडा करून पाठ कर सांगला म्हणून केलें पाठ. आनी मागीर जेन्ना आमी ते अंडरस्टँड घेवन ते वर्ड केले सगळीं बायबलांतलींच कोटेशनां ना. सगळीं बायबलांतलींच न्हू. ते वायट पूण आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट सेटन सिकनेस हॅज नो पावर सगळें न्हू. सगळीं बायबलांतलींच कोटेशन 1 Corinthians 12:27 न्हू. हांव आमचे दुखिसाची कूट. आनी मागीर जेन्ना आमी नियाय करून सारकें तें उतर आयकलें तेन्ना आमच्या काळजाक लागलीं तीं उतरां सगळीं. कित्याक सगळीं बायबलांतलींच कोटेशनां. ताका लागून आमी तें केन्ना केन्ना तो बूक वाचूंक जाय. तो बुकाचेर सगळें बरेंपण आसा सगळें आसा तेचेर. तुमी वाचता तेन्ना तुमच्या मनाचीच नवसण त्या बुकान सुद्दां वाचून तुमी सगळें तेचेरूय नियाय करूं येता. तुमी कितें म्हणटा तेजेर सारकें. हांगासर कितें म्हणटा आमकां म्हजे सवय रिगोवन रावप म्हणटा न्हू. कोणा सवय सांगता तो रिगोवन रावा. जेजूच्या उतरां सवय रिगोवन राव म्हणटा. आपल्या उतरान तुमी रिगोवन रावशात आनी उतरां प्रमाणे तुमी जी आसात तुमकां कितें जाय तें मेळटलें. आनी अदो वाचरा आमी कितें दियात आनी तुमकां देव दामून चेपून हालोवन वतासर मनीस तुजे वटेन घालतलो. थंयच आमी तर खबर आसा आमकां देवाच्या उतराची देवाची समजणीची खबर आसा जाल्यार आमी कितें करतलीं देवाच्या उतरान रावतलीं आनी देव कितें सांगता तेचेर आमी नियाय करतलीं. कळ्ळें न्हू. आमी कशी आमी रिगोवन रावंक जाय देवाच्या उतरान ती. आमकां कितें जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय देवाचें उतर रिगोवन रावंक जाय न्हू. शिकोवंक जाय देवाचें उतर आतां न्ही दीस उलोवंक जाय देवाचें उतर. तेन्नाच तुका सगळीं तुजी कामां शांती पावतलीं न्हू. आमी तर हांगर येयलीं बसलीं आनी गेलीं घरा जाल्यार आमकां कितें फायदो आहा. एक तुमी मॅकानीक पळयला न्हू तो गॅरेजीन सोदती वयता
आनी तो काम करिना थंय बसोन बसोन येता तो मॅकॅनीक जातलो. तशीच आमी हांगा देवाचें उतर आयकता 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 आमच्या कोयण्यांनी घालिना, आमच्या घरा वचून आमी न्याय करिना, वाचिना, शिकाना जाल्यार आमी जातली कितें तरी? दुसऱ्यांक आमी सांगूंक पावतली देवाचें उतर? तेका लागून तुमी हांगा येता न्हू, शिकोवंक जाय देवाचें उतर. फाल्यां तुमकां कोणी विचारलें 1 Peter 2:20 खंय आसा रे? कितें सांगतले? ना, जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली, खंय आसा तें? तेका लागून आमी शिकोवंक जाय देवाचें उतर. शिकता तेन्ना कितें जातलें? आमकां ती समजून येतली आनी आमी शिकतली आनीक आनीक आमी. आतां रिगोनूच रावंक जाय आमी देवाच्या उतरान. फकत आमी जेन्ना जेजूक चिंतता तेन्ना आमच्या जिवितान आमकां सगळें जेजूच्या उतराक रावंक जाय. उतर शिका म्हणटा तो आमकां. उतर आमच्या उतरान रिगोन राव म्हणटा, तेन्ना तुका सगळें मेळटलें म्हणटा. आमी म्हणटा आमच्यो व्हडल्यो गोश्ट व्हडल्यो व्हडल्यो आमच्यो गरजो आहा त्यो आमकां जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? उतरान रिगोवंक जाय. आनी आमी एकाच एका सांग म्हाका हें जाय तें जाय तें जाय. आमी जेजूक सांगूंक जाय जेजू हांव तुज्या उतरान रावला, तुवें म्हाका ऑलरेडी सगळें दिलेलें आसा. आमी म्हणपाचें ना दितलो दितलो दितलो, तें आमकां ऑलरेडी जेजून करून दवरलेलें आसा. आमी फकत आर्गां दिवपाची. जेजून ऑलरेडी म्हाज्या जिवितान हाडलाय, म्हाज्या जिवितान तूं दिलाय म्हाका, म्हाजी भुरगीं बरीं जाल्या. सगळें आमी पयलींच उलोवपाचें. जेन्ना आमी तेका उतराक रिगोवन रावता तेन्ना आमच्या तोंडांसून ही उतरां भायर सरतलीं. आनी एक पळोवया 1 Peter 2:24 पळोवया. कुर्सार ताणें आमच्या पातकाचो भार आपल्याचे कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक फाट करूंक देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोचे खातीर ताणें अशें केलें. ताच्याच गायांनी तुमी बरीं जाल्यात. कितें म्हणटा हांगासर? तुमी बरीं जातल्यात म्हणटा न्हू. जाल्या पळय कुर्सा तेणे आमच्या पातकाचो भार घेतलो उबारून म्हणटा. आमचो सगळो पातकाचो इतलो आमचो जड आसले सारके ते सगळे तेका जायना, पूण तो 3 फावटी शेवटून पडलो. कित्याक इतलो आमचो पातकाचो भार तेजेर पडलेलो सारको. आनी आमी म्हणटा थोडी पातकाचो भार अजुनूय म्हणटा आमकां म्हाजो पातकाचो इतलो भार आहा मरे, म्हाजो भार आहा म्हणटा. पूण आमचो भार तेणी घेतला कसो, तेका आमी कसो तेणी घेतला आमचो खुर्सार आपलो. तेणी खुरीच तेजे कडेन जाय नासलो इतलो तेणी आमचो पातकाचो भार घेवन तो चल्लो. आनी आमचो इतलो जड जालो पूण 3 फावटी तो पडलो. कोणा पासत ह्यो सगळो आमचो. आनी आमी पातकी उरोवंक ना. पातकी आसली आमी खरी, पूण जेजून आमकां पातकांतली भायर काडल्या, मेकळी केल्या आमकां. आनी तेच्या घाया वरवींच आमी सगळीं बरीं जाल्या. बरीं जातलीं न्हू, आमी तेच्या घायांक पळयत जाल्यार आमी सगळीं बरीं जाल्या. कोणाक तरी हांगासर कितें दुयेंस आसा, कितें आसा, पिडें आसा जाल्यार तेणी म्हणपाचें जेजू खरेंच तुज्या गायांनी हांव बरीं जाल्या ऑलरेडी. जातलीं न्हू, जालेलीं आसा. हे सगळे दूख कोश्ट म्हाजे तून घेवन खुर्सार मेलोलो आसा. म्हाज्या पांया पासत मेलोलो आसा, म्हाजे फाटी पासत मेलोलो आसा. सगळ्या पासत जेन्ना आमी हे म्हणटा तेन्ना आमच्या जिवितान ह्यो सगळ्यो मिलाग्री अजापा जातली सारकी. तुमी म्हणटल्यान तुमकां मायग्रेन प्रॉब्लम आहा आनी कितें प्रॉब्लम आसा तें पळोवपाचें. जेजूचो काट्याचो मुकूट घातलेलो आसा तेणी. ते रगत गवटा तुज्या म्हाज्या पासत ते सगळे वावयला तेणी. हे सगळे दूख घेवन तो मेलोलो आसा. तकली फोडाफोड जाता, तेजी तुमी न्याय करूंक जाय जेजूचो. हे जेजू हे सगळे म्हाजे तुवें घेवन खुर्सार मेलोलो आसा. आनी म्हाका ही दुयेंस म्हाका केन्नाच परते येवची ना. आनी म्हाका केन्नाच मायग्रेन प्रॉब्लम म्हाका केन्ना येवचो ना. कित्याक तुवें म्हाजे घेवन मेलाय सगळो. खुर्सार घेवन मेलोलो आसा. दोळ्यांतले प्रॉब्लम आसा, कायट्रेटायज जाले, फुलां पडलेली, मोतीबिंदू जालेले आसा. तांकां म्हणपाचें जेजू तुजें रगत वयता म्हाज्या भितर आनी म्हाजे दोळे क्लीन केलेले आसा. आनी ते म्हाका आनी क्लियर दिश्टी पडटा जेजू तुज्या नांवान. म्हणीच रावपाचें तुमी. जेजू तुज्या नांवान हांव सगळें पळयता, सगळें करता, सगळें वाचता, बरयता, सगळें करता आमी. जेन्ना आमी भावार्थ उलयता तेन्ना हो भावार्थ आमचो जावकूच जावो. भावार्थ उलयता तेन्ना एक्शन काम करता आमची. वयता उतरां आनी तुजे ते जिवितांतली मिलाग हाडटा तुजी. कान फोडटा, हात फोडटा, दोळे नाक फोडटा, तोंडांतल्यान रोगात येता, कितें जाता जाल्यार आमी सगळें चेंज करूंक जाय. देवाच्या जेजूच्या उतरान रावंक जाय.
चोंके एक भयण आसली न्हू तिका न्हू भितरल्यान हांगासर न्हू मांस कळयल्लेले भितर आनी तुमी जाणा न्हू डॉक्टर कितें रिपोर्ट दिता तो तिका दिल्लो दिसता रिपोर्ट पूण ती कितें करी जितली ती कनेक्टेड रावली देवाच्या उतरांत रात आनी दीस देवाचें उतर उलोवंक लागली मागण्यांक वचोंक लागली रात आनी दीस उलयता 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 न्हू फाटल्या दिसांनी म्हणाले कितें जाणां आपले म्हणाले भितरले कितें मांस येयले ते नाच जाले कशें जालें ती जेन्ना देवाच्या उतराक रिगोवन रावली देवाचें उतर उलयत रावली तेन्ना कितें जालें तिचे भितरले तिने मांस कळे येयले ते नाश जाले तिने पयले तिका गोट लागताले कितें जाताले हात घालून पयलो पयस जाल्या मांसूच ना जेन्ना आमी उलयता न्हू आनी तिका जेन्ना स्वतान आमी उलयता उतर हे उतर म्हाज्या जिवितान काम करता आनी आमी डॉक्टरागेर वचोन घरा वचोन सुद्दां आमी बसोन पेखोवणी घेवंक शकता आमकां डॉक्टर रिपोर्ट दिता पूण आमी डॉक्टराचो रिपोर्टूय घेवनूय आमी तेचेर फायट करूंक जाय जेजू तुवें म्हाका रिपोर्ट दिलाय 2026 वर्सां पयलीं तुज्या गायांनी हांव बरी जाली ऑलरेडी आमकां तो रिपोर्ट बिलीव करूंक जाय चडसो आमी डॉक्टराक वचूंक जाय गुळयो घेताना आमी म्हणूंक जाय जेजू हे तुजे हे हांव ब्लेस करून घेता गुळयो सगल्यो आमकां हे सायड इफेक्ट कांय जावचें ना आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना हे ब्लेसूच जाता आमचे सगळे दुयेंस पिडाचो आनी ही वखदाय बीन आमी घेताना ब्लेस करून घेवंक जाय पूण आमी घेताना कितें करता आमी एकदां आमकां लागता जाल्यार आमी कितें करपा जेजू हें म्हाका कांयच लागचें ना जेजूच्या नांवान हांव बरी जाली आमी कितें करता केन्ना 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 न्हू कितें जाता ना एकदां न्हू कितें खाल्लें कितें जालें न्हू ती तुमी जाणा न्हू भायर जाता भायर जालें म्हणून तुमी कितें म्हणटा सगल्यांक सांगता न्हू म्हाका भायर जाता म्हाका संडास जालो तेन्ना कितें म्हणूंक जाय तुमी जेजू कितल्या वर्सांनी कितल्या दिसांनी न्हू कितल्या म्हयन्यांनी म्हजें पोट साफ जालें जायना चेंज करूंक जायना उतरां सगल्यांक सांगलें जाल्यार जातलें नाल्यार आमी कितें करूंक जाय ग्लासान उदीक घेवंक जाय आनी तें ब्लेस करूंक जाय आनी तें पिवंक जाय सोमतेंच पोवन जाता म्हाका बी कोणी सांगात जाल्यार हांव कितें सांगता तांकां बरें जालें मुगो पोट साफ जालें क्लीन जालें पोट सारकें आमी केन्ना साफ करता पोट साफ जालें न्हू बरें जालें सारकें क्लीन तो आमी चेंज करूंक जाय उतरां आमकां कोणी सांगली जाल्यार आमी चेंज करूंक जाय हां कितें कितें म्हणटा थोड्यांचें बेश्टेच जाता पळय खाल्लें म्हणून कितें जाता न्हू आमी जी आमची उतरां चेंज करूंक जाय आमी कितें म्हटल्यार चेंज करूंक जाय आमची आतां जेजूक आमी खुर्सार मारलो तेन्ना कितें जालें आमचें सगळें घेवन मेलो पूण आमकां दिसना पूण आमचे कुडीक दूख आसा तशीच आसा कित्याक ना आसा तशीच आहा आमकां दूख आमी म्हणटा खरें देवाचें उतर आमी उलयता देवाचें उतर पूण आमी कितें करता दिसता तेजेर आमी पळयता न्हू आमी देवाचें उतर म्हणटा जालो रे पाय जालो सारको पळयता न्हू दिसता तेजेर वयता न्हू आमचें लक्ष आमी तेचेर वचोंक कळना जेजू तुवें सांगलां ऑलरेडी बरयल्लें आसा तुज्या गायांनी ऑलरेडी हांव बरी जाली आमी थीर भावात धरूंक जावो जेजू हांव बरो जालो ऑलरेडी हांवें तर म्हाका म्हटलेलें म्हाका फ्रॅक्चर आहा जाल्यार म्हाका फ्रॅक्चर आसतलो हांव देवाचें उतर उलयत रावली देवाचें उतर उलयता तेन्ना कितें जाता त्यो ज्यो वायट येवजणी आसा त्यो सगळ्यो वयता आनी तुज्या जिवितान तुका मिलाग्री हाडटा मागीर ताका दिवचीच पडटा मिलाग तो आतां टेस्ट करून तुका पळयता 2 वरां 3 वरां 4 वरां तुका टेस्ट करून पळयता तो तुज्या तोंडांतसून कसलें उतर भायर सरता तें आनी मागीर तो तुजें तर वायट उतर भायर सरलें जाल्यार तुजी पेखोवणी गेली ताका लागून आमचें दोलेलें आसा आयज म्हाका 2-3 वरां तरी जालीं म्हाका झेम ना 1 ते 4-5 झेम पडल्या सारकी पळय हांव तें देवाचें उतर उलयत रावली हांव म्हटलें कोणाक दुसऱ्या पावसांत मागत रावली तांकां रातची झेम पडना तेंचे पांय फोडटाले तूं तांकांय तूं निलिंग दिलाय आनी तांकां एक म्हणीत रावली मागीर ताका सुतारान कितें जालें वयचोच पडलो न्हू ताका वयचोच पडलो ताका लागून आमच्या जिवितान तो येता 1 फूट घालूंक येता कित्याक तूं आतां म्हाजे कडेन येताय काय तूं देवाच्या उतरान काय तूं आतां संवसाराचें उतर उलयतली ताका लागून तो आमच्या हितूर येता तुजो पांय दाखयता तुका हात दाखयता तुजें पोट दाखयता तुका लिवर दाखयता तुजें सगळें दाखयता केन्ना तो तूं जेन्ना चिकटून रावनाय ताका तुज्या उतराक चिकटून रावनाय तेन्ना हें सगळें तुका दाखयता सारकें तुज्या जिवितान
आमी न्हू एकदां बांबोये गेल्ली ताका आमचें न्हू पोट येद्दे मोठे जाल्ले सारके आनी ताका हॉस्पिटलान सारके आनी पांय दोनी येदे मोठे सुजलेले सारके पांय आनी तिका डिस्चार्ज दिवन घरा हाडलेलो मागीर आमी तिकेर गेली एक दीस चेड्याक बरो रिपोर्ट दिला बरो म्हणलो तूं जाणाय न्हू जेजूचें रगत पियालें म्हणटकूच मागीर तांकां लिवराचे प्रॉब्लम पयलीं सांगता न्हू डॉक्टर लिवर ब्लॅस आहा सगळें सांगलें ताका किडनी बरी आसा सगळें सांगलें आमी म्हटलें जेजू कितें सांगता तें वाचून दाखयलें 1 Peter 2:24 तरी म्हणाले जेजू बरो करतलो म्हणटाले हांवें सांगलें हांगा कितें बरयलां 2-3 गो आनी वाचून दाखयलें जेजून ऑलरेडी बरें केलां मागीर लास्ट म्हणलें बरें केलां आनी मागीर तिका देवाचें उतर सांगलें देवाचें उतर शिकयलें मागीर आवय येयली बापूय येयलो तेंचो ती बसली ती मागीर सगळें सांगूंक लागली आमी मिसाक वयता हें करता हांवें सांगलें ओके म्हटलें मिसाकूय तुमकां बरें रिडींग आसता सगळें आसता म्हटलें आनी मागीर सांगता देवाचें उतर स्टार्ट केलें आनी तो बसलोलो हो न्हिदलोलो कितें आनी मागीर ताका देवाचें उतर शिकयलें सांगलें ताका तूं मडीच राव बायलेकूय सांगलें तूं मडीच राव म्हाजो घोव बरो जालो ऑलरेडी जातलो न्हू तूं हें दिसता तें पळोवं नाका म्हणून सांगलें आनी ताका आमी ताकाय शिकयना बराबर आनी मागीर आमी 1 वर सुमार आसली थिंगेर आनी मागीर आमी कितें केलें येयले आमी ना उठले आमी न्हू आतां वयता म्हणून वो थंयसरलो उठलो आनी वो आमकां ड्रिंक्स हाडून दिवंक लागलो कोण आतां हो बरो नासलोलो तोच आपूण उठलो आनी भितर किचनान गेलो आनी आमकां ड्रिंक्स हाडून दिले आमकां पिवंक दिलें आनी बसलो आनी गजाली सांगलो आनी स्मायल बीन फेस बीन सगळो तेचो चेंज जालो आनी मागीर खबर ना म्हणून थोडे दिसांनी हांवें विचारलें ते भयणी आनी जालें घोवा कितें तो खंय रे म्हटलें तो आतां बरो भोंवता गाडी बिडी सगळें घेवन पळय कितें आतां जेन्ना तुजी मायंड तूं चेंज करताय तेन्ना कितें जाता तुका मिलाग्री अजापा जाता केन्ना जेन्ना तूं चिकटून रावता तेजी बायल रात आनी दीस त्या आपल्या घोव जेजूच्या गायांनी बरो जाला म्हणीत रावली रात आनी दीस तेजी बायल आनी तो म्हणिना पूण बायल म्हणटाली तेची आनी तो वायट बूक दिल्लो आमी तो घोवाचें नांव घे आनी म्हणीत राव सांगलें तिका तो चेंज जाला गाडी घेवन गेलो पळय तो ताका जायचें ना गाडी घेवन कित्याक पांय येद्दे मोठे जाले दोनूय सारके आनी चलपाक सारकें हें जालें पूण तेन्ना तेणी उठलो आनी आमकां कोल्ड ड्रिंक हाडून दिलें पिवपाक कशें जाता हे जेन्ना तूं देवाच्या उतरान रिगोवन रावता देवाचें उतर तुज्या जिवितान काम करता तेन्ना तें जिवितान तुजें तें रिगोवन भितर वयता उतर आनी तुजें कितें वायट आसलेलें सगळें तें काडून तो मेरसाण कशें ती वयता आनी तुका नितळ करता तुजें पांय हात तुजे सडसडीत जाता सारके जेन्ना तूं देवाच्या उतरान रिगोवन रावता देवाचें उतर शिकताय तेन्नाच हें तुज्या जिवितान काम करतलें तें आमी तर उतर शिकात ना उतरान रिगोवन रावत ना दुसऱ्याचेर डिपेंड रावता जाल्यार आमचेर कांयच जावपाचें ना ताका लागून आमचे दवरलेलें आसा आमी उतरान चिकटून रावता उतरान रिगोवन रावता देवाच्या तेन्ना ह्यो सगळ्यो मिलाग्री अजापा आमच्या जिवितान घडोवन येतली आमच्या जिवितान जाल्यार कांयच जायना देवाचें उतरूच शिकोवंक जाय आमी देवाच्या उतरानूच चिकटून रावंक जाय जेजू कहो तो म्हणटा न्हू दाख वेलीक सकाळीं हजो दिल्लें न्हू दिपकान दाख वेलीक जेन्ना चिकटून रावता तेन्नाच आमच्यान फळां दिवंक जाता न्हू एक फानो तो दाख वेलीक चिकटून ना जाल्यार आमच्या फळां दिवंक जाता ना तशेंच आमी जेजूक चिकटून ना देवाच्या उतराक चिकटून ना जाल्यार आमच्यान कांयच जावपाचें ना कसलो प्रेशर येयलो कितें येयलो जाल्यार आमी रोखडीच पडटली कित्याक चिकटून ना न्हू मागीर आमी हेचेर तेचेर दोश दिवपाचो न्हू हें जागना म्हाज्या जिवितान तें जागना काम म्हाका वाड ना हें ना तें ना आमी चिकटूनूच ना देवाच्या उतराक जेन्ना आमी चिकटून रावतली देवाच्या उतर उलयतली रात आनी दीस तेन्नाच आमच्या जिवितान आमी मिलाग्री अजापा पळयतली आमच्या जिवितान आतां हांव सो कितें म्हणटा आमच्या सगळो पातकाचो भार तेणी आपलेचेर घेतलो आमकां पातकान आनी रावना जाम आमकां कोल्लें नितिवंतपणाचें जिवीत दिलां तेणी सारकें नितिवंतपणाचें जिवीत म्हणजे जेजू कोडी सारकें आमकां रायट स्टँडींग म्हणजे जेजू कोडी सारकी वचपाक आमी तेणी वाट केल्या आमकां जेजू कोडी सारकी वचपाक आमच्या जिवितांत ताका लागून आमी तेजें उतर आमी वाचपाक जाय उतर आमी शिकोवंक जाय उतर आमकां शिकोवंक जाय आतां आमकां कितें जालां आमकां आनी कोणा कडेन मागपाची हें करपाची गरज ना यूट्यूब उगड सगळीं प्रिचिंगां येता तुमकां कसली जाय FIJCL दामशीत सगळीं प्रिचिंगां येता तुमकां तुमी कोणाचें प्रिचिंग आयका रात आनी दीस आयका कानान घाला आनी पळोवया तुमच्या जिवितान कितल्यो मिलाग्री अजापा जाता ती फकत देवाच्या उतरान आमकां सुटका आहा आनी खेतरूच आमकां सुटका ना आसा तरी हा
आमकां ताका लागून देवाचें उतर शिका म्हणटा, देवाच्या उतरान रिगून राव म्हणटा. देवाचें उतर आमी शिकतलीं तेन्नाच आमच्या जिवितांत ह्यो पेखोवणी अजापां जातली आमच्या जिवितांत. एक पळया साम 22:14 पळोवया. चुकून पावलोले जोरी सारको विरून वेता जीव म्हजो. सुटून गेल्यान सगळीं म्हजीं हाडां. म्हजें काळीज मेणा वरी म्हज्या हड्ड्यान एक एक वाचता, कोडोन गेलें. एक एक वाचता. म्हजी चुकून पावलोले जोरी सारको. 22:14. हय 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 वाच. हय 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 सुकून गेली म्हजी हाडां. पळय म्हणटा सुकून गेली म्हजी सगळीं हाडां म्हणटा. तुमी जेजूक जेन्ना खुर्सार पळयलो न्हू तेन्ना कितें करता, जेजू आमकां आहा पळय तसो ना तो. तेची हाडां सारकी दिसताली सारकी, जेजूची हाडां सारकी दिसताली. आनी साम 22:17 म्हणटा तेची हाडां सगळीं मेजूंक गावताली. आमी पळयला न्हू जेजू, ताका सगळें मांस आहा. तुमी पळयला खुर्साचेर ताका मांस आहा न्हू. आनी आतां हांगासर सामसान तर बरयता ते कितें बरयता तो, तेजी सगळीं हाडां जॉयंटांसून सुटलेली म्हणटा. त्या हाडां वरवीं आमची जॉन एकल्याची हाडाची दूख हेच वेळार वयता. कोणाक फाटीची दूख आसा, पांयाची आसा, हातीची दूख आहा, गोळ्याची दूख आहा, मानेन दुखता, फाटीन दुखता जाल्यार हें तुमी कॉन्फेस करूंक जाय. जेजूची जेन्ना खुर्सार मारलेलो जेजू तेन्ना जेजूचें एकूय हाड मोडोंक नासले. ताका फकत जॉयंटांसून सेपरेट जाल्लेली. आनी त्या हाडा वरवीं आमची हाडां घोट जाल्या आनी आमच्या हाडांक ताकत मेवल्या आनी आमची स्ट्रॉंग जाल्या. बेणाची दूख आमची स्ट्रॉंग जाल्या. ही सगळीं आमची हाडां घोट जाल्या. जेजूच्या उतरान आनी जेजूच्या नांवान तुमची सगळीं हाडां सुटलेली आहा ती जॉयंटांसून ती एक जाल्या. वाच तुझ्या परत तेच. चुकून पावलोले जोरी सारको विरून वेता जीव म्हजो. सुटून गेल्यान सगळीं म्हजीं हाडां. म्हजें काळीज मेणा वरवीं म्हज्या हड्ड्यान कोडोन गेलें. सुकून गेलेली जोरी सारकी म्हणटा. म्हणजे ताळो तेजो सुकून गेलेलो आसा. कोणाक ताळ्याचे प्रॉब्लम आसा, ताळो दुखता तेजो, ताका कसले कितें रिपोर्ट दिल्या डॉक्टरांनी ताळ्या खातीर, गोंगट्या खातीर रिपोर्ट दिलेले आसा. तेच्या हें म्हणपाचें तें सुकून गेलेलो जीव म्हजो म्हणटा ते जोरी सारको म्हणटा. मेणा वरवीं म्हणटा कोडोन गेला म्हणटा सगळें. तुमी जाणा न्हू एक मेणवात पळयल्या न्हू तुमी, ती कशी कट्टा ती लायली म्हणटकूच आख्खीच उरता तशी. कितें जाता, कोडोन वयता न्हू ती. मेन कशें तोश्शी म्हणटा तेजी सगळें आमचे तेजे मेणा वरवीं कितें आमकां डॉक्टरान रिपोर्ट दिला, कितें दिला तें मेणा वरवीं जेन्ना आमी उलयता तेन्ना मेणा वरवीं तें कोडोन वयता. आमचे दुयेंस पिडाचो नाश जाता. तुमची जॉयंटाची पिडा सुद्दां तुमची नाश जाता सारकी जेन्ना तुमी उलयता तेन्ना. आनी तेज्या हड्ड्यान म्हणटा सुकून गेलो म्हणटा. म्हणजे हड्डो तेजो सुकून गेलो म्हणटा. कोणाक जॉयंट काळजाचें आसा, कितें आसा तो म्हणटा सुकून गेलो. त्या जेजूच्या घायांनीच तुमी बरी जाल्यान सारकी. जेजून हें सगळें आमच्या पासत करून दवरलेलें आसा. आमी उलयता तेंच आमी घेतलीं. आमी तो उलयच ना जाल्यार आमी कांयच घेवची ना. आमकां संवय जाल्या. हांव कितें करता, म्हाकाय दुखलें कितें जालें न्हू, हांव फकत रोजरी घेता आनी म्हणीत रावता आर्गा तुका तुज्या घायांनी हांव बरी जालें, आर्गा तुका तुज्या घायांनी हांव बरी जाली म्हणटा केन्ना दोळ लागता तो कळा सुद्दां ना. कित्याक दूख येता तेन्ना आमी उलोवंक जाय ते दुखी कडेन. आमकां कितें सांगलां मार्क 11:23 कितें म्हणटा, त्या दोंगरा कडेन उलय म्हणटा न्हू. त्या दोंगरा कडेन दोंगर घेवन बस म्हणटा आमकां. उलय म्हणटा तुज्या प्रॉब्लमा कडेन. तूं उलय म्हणटा प्रॉब्लमा कडेन आनी पळय म्हणटा तुजे प्रॉब्लम कशें वयतले ते. आमकां प्रॉब्लम उलोवंक नाका पूण आमी कितें करता, प्रॉब्लमान आमकां उलोवपाक नाका म्हणटकच आमी कितें हेचेर तेचेर थोकता न्हू आमी.
ताका लागून त्या प्रॉब्लम आसा तेजे तुमी उलोवंक जाय. तुका कसलेय प्रॉब्लम जावं, कितेंय जावं, सिकनेस येवं, कितें जावं, त्या प्रॉब्लमा कडेन तुमी उलया. जेजू खरेंच तुवें म्हाज्या पासून तें सगळें सोंसलाय आनी ह्याच वेळार तुवें म्हाका बरो केला ऑलरेडी. बरो करतलो न्हू, बरें केलाय. सगळे जॉयंट पेनाचो जॉयंटांसून म्हाका सुटका दिल्याय. हे तूं म्हणटाय तेन्ना हे सगळें तुज्या जिवितांत घडोवन येतलें. आमी उलयना जाल्यार आमच्या जिवितांत कांयच जावचें ना. आनी एक आमी पळोवया जॉन 19:36 पळय. जेजूक तेन्ना खुर्सार मारलो तेन्ना कितें जाल्लेलें ते बाकीचे आनी ते दोगांयचे तेन्ना कितें जातालें, तांकां खुर्सार मारले म्हणटकीर तेजे पांय मोडटाले न्हू. हय, तेन्ना आदले तूं न्यू खुर्सार मारलेलो जेजूक पळय तेन्ना दोगा चोराचे ते पांय मोडले. जेजूचे मोडोंक नासले. ते कित्याक मोडोंक नासले? आमची आडां गोड जाल्या. जेजूची आडांक लागून आमची आडाची दूख गेल्या, जेजूचेर गेल्या आनी आमी सगळीं बरीं जाल्या. पळय आमी 19:36. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एकपूण हाड मोडची नात. पळय, जेजूचे एकूय आड मोडोंक ना. वाच. हें उतर खरें जावचे खातीर हे वस्तू घडल्यो. पळय हें कितें जालें, हें पळय हें आतां न्यू करारान बरयलां आनी आमी हांव वाचलां तें खंयचें ओल्ड कराराचें Psalm 22:1 वाचलां आमी. जेजूचे एकूय आड मोडोंक नासलें आनी त्या आडा वरवीं आमची आडाची दूख गेल्या. आनी हांगासर कितें म्हणटा न्यू करारान, तेची एकूय आड मोडोंक नासलें म्हणटा. कित्याक मोडोंक ना? आमची आडां गोड जावच्या पासत, आमचे जॉयंट गोड जावच्या पासत, आमची दूख सगळी तेणी आपणाचेर घेतल्या आनी आमकां तेच्या गाया वरवींच आमकां सुटका मेवल्या आनी आमी सगळीं बरीं जाल्या. आमी जातली न्हू, आमी ऑलरेडी तेच्या गायांनी बरीं जाल्लेलीं आसा. सगल्यांक ही दूख येता, सगल्यांक पेन येता, तेन्ना आमी म्हणपाचें जेजू तुज्या गायांनी आमी खरेंच बरीं जाल्या. मार्क्स 11:23 पळय वाच. पळय आमी कशें आमी दोंगराक हुकूम घालूंक जाय. आमचे कडेन येता आमकां पेन घेवन, आमचे कडेन दूख घेवन येता आमकां. आमी चलताना आमकां दुखता पाय, हें जाता, तेन्ना आमी कितें म्हणूंक जाय? जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जालें ऑलरेडी. आमी त्या दुखी कडेन उलोवंक जाय. हे दुखी ह्याच वेळार म्हाज्या पांयांतली तूं सेपरेट जा. तुका म्हाज्या पांयान रावंक कसलोच अधिकार ना. म्हाजो पांय जावन जेजू क्रिस्ताची कूड, म्हाजे हात जावन जेजू क्रिस्ताची कूड, म्हाजे पांय म्हाजी धोपरां जावन जेजू क्रिस्ताची कूड. सैतानाक आमचेर कसलोच अधिकार ना. जेजूक तशें तेका तेजे पहाडां तशी जॉयंटान सेपरेट जाली, मोडोंक नासले. त्या गायांनी म्हजी आडां गोड जाल्या, म्हाजें बेण गोड जाला. चाबूक घेतल्या बेणाचेर, त्या चाबका वरवीं म्हाजें बेण गोड जाला. म्हाज्या बेणाची दूख ह्याच वेळार जेजून खुर्सार घेवन घेतल्या आनी म्हाका ती दूख परती केन्नाच येवची ना जेजूच्या नांवांत. आमी जेन्ना असली उतरां भावार्थाची म्हणटा तेन्ना हे उतर खरें जाता जिवितांत. आमी तर भावार्थाची उतरां उलयत ना, दुबावाची उतरां उलयता जाल्यार कांयच जावपाचें ना. आमकां फकत भावार्थाचीच उतरां उलय सांगल्या. दुबावाची उतरां आमकां उलय सांगूंक ना. दुबावाची उतरां उलयता ती कितें जाता? डावटीस न्हू, जातलें काय जावचें ना तसलीं आमी मनशां न्हू. आमी फकत भावार्थाची मनशां, आमकां भावार्थान उलोवपाची मनशां आमी. हांगा पळोवया आमी कितें म्हणटा तें. हय, जेजून जाप दिली, देवाचेर भावार्थ दवरात. हें हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोण आपल्या काळजान दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटा तें जातलें म्हूण भावार्थ दवरून हे दोंगराक म्हणटीत हांगासरलो ऊठ आनीक दर्यान वच, ते ताचे सोरी घडटलें. पळय हांगासर कितें म्हणटा? भावार्थ दवर म्हणटा. दुबाव दवर म्हणटा, भावार्थ दवर म्हणटा. दोन एकल्याक सांगता तुमकां कसले प्रॉब्लम आसा, कितें आसा तेजेर तुमी भावार्थ दवरा म्हणटा. तुमचें जालें म्हणून. दोंगर म्हणजे कितें? आमचे सगळे प्रॉब्लम. आमचे दोंगरार तुमी पळयला न्हू, एकेच भासाची झाडां आसता दोंगराचेर, तरेची झाडां आसता न्हू.
म्हणजे कितें तो दाखयता आमकां डोंगर कित्याक म्हटला तो हे तोरे तोरेचे आमकां दुयेंस म्हणजे तोरे तोरेची झाडां म्हणजे तोरे तोरेचे आमकां दुयेंस आसता त्या दुयेंसा कडेन तुमी उलया म्हणटा दुबाव धरूं नाका म्हणटा ते तुमचेच जातले म्हणटा आतां तुमकां दूख आसा कितें आसा तुमी सोत मारलेले आसा ह्या दोंगरा कडेन तुमी उलयलात हो दोंगर वचोकूच जाय आनी दर्यान पडोकूच जाय तो दोंगर केन्ना पडटलो तो दोंगर थोड्यांचो कितें जाता टायम लागता कित्याक तांकां बोगसोणें दिवपाक जायना थोड्यांचे प्रॉब्लमाचे कित्याक टायम लागता तिंकां रोखडें मेळना ती कोणाक दुखयल्या तांकां बोगसूंक तयार ना ती त्या जिवितान तांकां बोगसोणें दिना जाल्यार ती फुडलो पावडो सोडची ना तिणें बरयला न्हू मार्क 11:25 बरयला न्हू पळय आनीक तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत तितलेंय बोगसात पळय कितें म्हणटा हांगासर कोणाचे तुमचे आड आसा तितल्यांकू तुमी बोगसात म्हणटा हां आमचे ताका लागून आमची केन्ना केन्ना कितें जाता आमची ब्लेसिंगां न्हू कट जाता बोगसोण्या वर दिना जाल्यार ताका लागून आमकां तो म्हणटा कितें तुमी बोगसिया म्हणटा आनी तुमी मागीर तुमच्या दोंगरा कडेन उलया म्हणटा बोगसोणें दियात तुमी बोगसोणें दिया म्हणटा कोणाक दिवंक ना तांकां तुमी बोगसोणें दिया आनी मागीर तुमची मिलाक पळया म्हणटा आमच्या जिवितान जाता न्हू कोणी आमकां दुखयला कालीच सांगलेलें ती भयर आपूण दोगांक कशीच बोगशिची ना म्हणटाली पळय ती कितें तशें आमच्या जिवितान जाता आमकां बोगसोणें दिवपाक कठीण लागता आमकां आमी जेजूक फुडें गावूंक जाय जेजू हांव ह्या मनशाक म्हाका कशेंच जायना पूण तुजे बिनी म्हाका सगळें करूंक जाता जेजू तो मोग करता हांव जेजू हांव ताका मोगान भरता तेजी कितें कमी आसा तें ताका फावा करता जेजू तूं म्हणून जेन्ना तूं तेज्या पासत ताका बरें 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 चिंततलें तेज्या पासत तेन्ना तुका रोखडेंच बोगसोणें दिवपाक येतलें ते सगळें तुमी पयलीं कितें तेंच्या जिवितान कितें आसता एकदां कित्याक जाणाय ताका कितें तरी फायनान्शियल प्रॉब्लम आसता तेंचे जाल्यार तेंचे कितें घरांतले प्रॉब्लम आसता घोवाचे प्रॉब्लम बायलेचे प्रॉब्लम आसता ताका लागून तांकांय भायर सरपाक जायना सुटावे ताका लागून आमी कितें करूंक जाय त्या मनशाचो गुन्यांव ना पूण त्या मनशा पासून आमी मागपाचें ते कितें गरजो आहा ते तेजे फाव करता ताका मोगान बोल्लाय तुवें जेजू म्हणटा तेन्ना कितें जातालें ती सगळें हें तुवें उलयल्या उतरां वयता तेची आनी ती वचून तेज्या जिवितान काम करता आनी मागीर तूं सॉरी म्हणपाचें मागीर बोगसोणें पयलीं नाल्यार डायरेक्ट बायबलान बरयल्लें आसा हांव वयता आतांच वयता आनी सॉरी म्हणटा तें आयकतलें तें तुका पोरत्याक कितें दोळी करतलें तुजे कडेन ताका लागून पयलीं तुवें बरें मागणें करूंक जाय ताका बरें मोगान भरूंक जाय तें सगळें कितें आसलें ताका सगळें दिवंक जाय जेजूक सांगूंक जाय आनी मागीर तुवें वचोन फुडलें स्टेप घेवंक जाय तेन्ना तें तुजें आयकतलें आनी तुका यश मेळटलें तेन्ना आमी उत्साहमय जावंक कळना आमी रोखडीच उत्साहमय जाता न्हू एकदां आमकां मेवली आवय म्हाका देवाचें उतर थंय शिकयलां म्हाका वचोकूच जाय फुडें पावल घाल ना आमी पयलीं टायम काडूंक जावो आनी मागीर टायम काडल्यारूच आमच्या जिवितान ह्यो मिलाग्री अजापां मेळटलीं काल म्हाज्या घोवाची टेस्टमेंट हाडलेली तेणी टायम घेतलो पूण तो मागणें घेतालो पूण हांवें ताका फोर्स करूंक ना तो येवन देवाचें उतर शिकलो आनी ऑटोमॅटीक तेजें सगळें मिलाग्री अजापां जाली तेज्या जिवितान तशेंच आमच्या जिवितान आमकांय टायम लागतलो पूण आमी देवाचें उतर रिगोवन रावता काय आनी त्या उतराक आमी थीर रावता देवाचें उतर शिकता जाल्यार आमच्या जिवितान ह्यो सगळ्यो मिलाग्री अजापां जातल्यो आमच्या जिवितान तुमी तर 25 करिनात जाल्यार तुमकां 23 मेळचें ना 23 आमी पयलीं आमी लास्ट 25 करूंक जाय कोणाकूय आमकां आसा जाल्यार आमी ताका बोगसुपाचें तो सांगता मागण्यांक उबें रावता पयलीं तूं त्या मनशाक बोगशी त्या मनशाक तुज्या फुड्यान हाड त्या मनशाचें पिक्चर हाड आनी ताका म्हूण जेच्या नांवान ताका बोगशिता कायजान सांग जायना पूण जेन्ना तूं ताका मोगान बोल्लाय तूं म्हाका घटाय दिलाय बळ दिलाय तेन्ना तो तुजें आयकतलोच तें मागणें थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस आमी आतां पळोवया आयजाया 50 पळोवया आनी 6:1 पळोवया जेजूक आनिकूय आसा जेजूचे खूब तेजे खाड उरले सगळे केलेले आसा तेजे तेणी खाड कोणाचे दाडी फोडटा कितें फोडटा तेन्ना कोणाच्या पोळ्यांक कितें दुयेंस जालेलें आसा
ते ह्या हेचे वरसून तेंचे दुयेंसाचो नाश जालोलो आसा. वाचे आमी आयजाया 56:7 पळोवया. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी फाट दिली. हय पळय कितें म्हणटा, म्हाका मारतल्यांक म्हणटा तेणी तो भियोंक ना, तेणी आपली फाट दिली म्हणटा. आमी दितली आसली आमची फाट, कोणी आमकां मारूंक येयलो जाल्यार आमी पळोवन रावतली आसली न्हू, पूण तो म्हणटा आपली फाट दिली म्हणटा. कोणाक फाटीचे दुयेंसां, कोणाक केसोय जाता फाटीक, कितें जाता त्यो सुद्दां सगल्यो काडून जेजून खुर्सार उडयल्या. म्हाका न्हू थँक्यू हॉली स्पिरीट, म्हाका न्हू केसोय जाताल्यो. केसोय जाणा तुमी न्हू, ते केसोय सारक्यो आनी खंय जाताल्यो, प्रायवेट प्लेसीस जाताल्यो सारक्यो आनी जाताल्यो आनी केसोय आनी इतले त्रास जाताले म्हाका सारके. ती जाणा न्हू एकदां जाली म्हणटा फोडाफोड बीन कसली जाताली सारकी. हांव न्हू डॉक्टरागेर वचनासलें, हांव घरा कडेच रावतालें सारकी. म्हाजी भयण जाणा सारकी आनी असले त्रास जाताले सारके. आनी ती कितें म्हणटाली मागीर खूब वर्सां जालीं म्हाका थंयच सारकें जालें. आनी कशी जाताली 2-2 म्हयन्यांनी बीन थंय जातालें म्हाका परत परत. आनी एकदां दिसा फाटल्या दिसांनी जालें म्हाका 2-3 वर्सां पयलीं जाली. आनी तेजे पिऱ्यान म्हाका हांवें जेजूक सांगलें, जेजू म्हाका हितून काडून उडयलें आनी कोणाक तें जाता न्हू तेंकां हितून हेच वेळार सुटका दिल्या जेजू, आनी तेंकां आनी केन्नाच परती जावची ना सारकी. अशें हांव रात आनी दीस म्हणटालें सारकें. आनी म्हणटालें जेजू तुज्या घायांनी हांव बरी जाली म्हणटकूच केसू जाली म्हणटकूच न्हू. आनी कितें जाताली अशें म्हणून न्हू केसूय न्हू म्हाजी नाच जाली सारकी. आनी पयलीं न्हू केसूय जाली म्हणटकूच फुटली म्हणटकूच ती कितले दीस लागता न्हू ती पेकोवच्याक, जाणाय न्हू कितले दीस बँडेज करची पडटा न्हू. म्हाजी कितें जाताली आयज फुटली न्हू सोमती दुसरे तिसरे दिसा सारकी सुकून कंप्लीट सारकी, आनी बँडेज करपाची ना. खंय जालें हांव देवाचें उतर उलयतालें, तो जेजू तेजे सारको बँडेज करतालो आनी तो सारको नाश करतालो सारको. हांव कितें म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा, जेजूचे सगळे फाट दिले तेणी म्हणटा. ताका कितें मारूंक येतना फाट दिली, तेणी लिपोवन रावंक ना, हें करूं ना, पूण तेणी तेजी फाट दिली म्हणटा. फुडें पळया कितें म्हणटा तें, खाड पासून फुडें म्हजें खाड ओडून काडटल्यांक म्हजे पोले दाखयले. पळय खाड ओडून काडले तेजे सारकें. तेन्ना तेणी कितें केलें, पोले दाखयले आपले म्हणटा. तेणी फाट करूंक ना अशी आनी हें करूंक ना, आपले पोले दाखयले. कोणाचे पोले दुखता, दाडयो दुखता जाल्यार तेणी हें म्हणपाचें, जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी म्हाजे पोले बरे जाल्या, पाट बरी जाल्या, सगळें बरें जालां, म्हाजे दाडयो बऱ्यो जाल्या, म्हाका जेजून नव्यो दाडयो दिल्या. अशें आमी म्हणटा तेन्ना कितें जातलें, नव्योच दाडयो येतल्यो. एक भयणीची न्हू दाडी फोडटाली, रात आनी दाडी फोडटाली तिची. म्हाका म्हणालें दाडी फोडटा म्हाजी. आगे जेजूक सांगे म्हटलें, जेजून म्हाजे नेव्यो दाडयो दिल्या म्हणून. हय न्हू. आनी ते पयल्यान म्हाका सांगूंक लागली, आजून पासून म्हाजी दाडी फोडिना म्हणाली. म्हाज्यो दाडयो जेजूच्यो, जेजून म्हाका नव्यो दाडयो दिल्या. आमी म्हणीत रावूंक जाय, जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी आमी बरी जाल्या. फुडें वाचया सिस्टर. म्हज्यो खेडण्यो कोत्ताले आनीक म्हजेर टिपी उडयताले. पळय जेजूच्यो केण्ण्यो करताल्यो, जेजूचे टिपी उडयताले, टिपी मारताले, पूण तेणी ते सगळे सोंसून घेतले. हे सगळे कोणा पासत जाला, टिपी उडयल्या. आमकां कोणी कितें म्हटलें जाल्यार आमकां राग येता, आमी कितें म्हणटाय बोक्सूंक करता. पळय ताका टिपी उडयली म्हणटा. टिपी कोणाचेर उडयता आमी, हां उडयता आमी, भायर उडयता न्हू आमी टिपी. पळय टिपी पासून मारली म्हणटा तेचेर. कसली तिकी आसतली ती, तें आमी चिंतूंक जाय. हे सगळे आमच्या पासत आमगे दुस्मानाक बोगसूंक आमी तयार जावंक जाय. जेजून ऑलरेडी म्हाज्या पासत हें सोंसलां जाल्यार म्हाका इजी जातलें. टिमी उडयली म्हणटा तेजे सगळे. फुडें वाचता. म्हज्यो खेडण्यो कोत्ताले आनीक म्हजेर टिपी उडयताले तेन्ना पर्यंत हांवें म्हजें तोंड पेल्यान काडूंक ना. हय पयल्यान काडूंक ना. पळय म्हाजें तोंड म्हणटा आपणें पयल्यान काडूंक ना. ते टिपी उडयली, तेचे खाड ओडले, ताका मारलो, पूण तेणी फाट दिली, पूण तेणी एक जाप काडूंक ना. तेणी कितें केलें, सगळें सोंसून घेतलें. कोणा पासत, तुका आनी म्हाका पासत सगळें सोंसून गेले. आमी बरी जावची, आमी नितळ जावची, आनी आमी सगळ्या दुयेंसांतली आमकां सुटका मेळच्या पासत. आमकां सगळें हें कोण कित्याक केलें, आमकां
आमकां फकत बरें जिवीत जिवोवच्या खातीर आमी जेजू कडेन नितीवन सारकी वचपा पासत आमकां तेणी केलें, सारकी नीट रस्त्यान वचपा पासत तेणी हें सगळें म्हाज्या तुज्या पासत सोंसलें आनी आमकां सगळ्यांक बरें वाटेन चलच्या पासत. फुडें वाच सर. परमेश्वर देव म्हज्या आदाराक येता, त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. हय पळय कितें म्हणटा हांगासर, देव आमच्या आदाराक येता म्हणटा. आमकां कोणी कितें म्हटलें कितें जालें जाल्यार देव आमच्या आदाराक येता म्हणटा. असल्या संकटाच्या वेळार देव आमच्या आदाराक येता. देवाचें उतर आमकां आदार दिता म्हणटा असलें संकट येता तेन्ना. वाच. सेवन. वाच फुडें वाच सिस्टर. तेच वाच. त्याच पासत कुरफात्रा भाशेन हांवें म्हजें तोंड निबोर करून दवरलां. हांव लजेक सांपडचो ना म्हूण हांव बेस बरें जाणो. पळय कितें म्हणटा हांगासर, हांव लॉजीक सांपडचो ना म्हणटा, बेस बरो जाणा. आमकां लॉज दिसता जाल्यार तेणी सगळी लॉज घेवन त्या कुर्सार मेलोलो आसा. आमकां आनीक लॉजेन दवरूंक ना तेणी म्हणटा. बेफळाची उतरां उलोवंक आमकां दिवंक ना म्हणटा तेणी म्हणटा. कित्याक हें सगळें म्हाजें आनी तुज्या पासत सोंसलां जाल्यार आमी ते उतरान रावतलीं तेन्नाच आमच्या जिवितान ह्यो सगळ्यो मिलाग्री जातल्यो आमच्या जिवितान. फकत हें सगळें आमकां जावंक जाय आमच्या जिवितान, आमकां यश सक्सेस जावंक जाय जाल्यार आमी फकत तेजें उतर शिकोवंक जाय, उतर रात आनी दीस उलोवंक जाय. हे तेजे खाल ओडले कितें केलें तेन्ना आमी कितले ताका दुखला आसतले न्हू. ते आमचे सगळे ते खाडाचे आमचे ते कोण ते दुयेंस सांगता आमकां गोंगट्याचे बिंटाचे ते सगळे आमचे ते घेवन तो खुर्सार मेलोलो आसा. आमी उलयता तेच आमी आमच्या जिवितान घेतले. आमी तकलीची फळाफळ ते सुद्दां घेवन मेलोलो आसा तो आमचे सगळे दुयेंस घेवन. आतां फाटीची दूख आहा कोणाक जाल्यार ती सुद्दां घेवन तो खुर्सार मेलोलो आसा. तेजे जॉयंट तुमी पळयलेले आसा, ते जॉयंट तेजे फाटीचे जॉयंट सारके शेप नासलेली जालेली, आकार नासलेलो जालेलो आसा तेका सारको. हे सगळे आकार नासलेलो कित्याक जालेलो आसा, हे सगळे तुजे ते फाटीचे जॉयंट सारके ते सारके तुजे सेपरेट जालेले आसा ते सारके जावच्या पासत जेजून सगळे ते घेवन त्या कुर्सार मेलोलो आसा. तुजे पांय सुस्ता जाल्यार तुवें म्हणपाचें, जेजू तुवें म्हाज्या पांयांक तुवें घोटाय दिल्याय, बळ दिल्याय आनी तुज्या रोगतान म्हाजो पांय तो सगळो नितळ जाला आनी ते सगळे दुखीचो म्हाका नाश जाला कुर्सार जेजू. तूं जेन्ना उलयताय तुज्या जिवितान तुका मिलाग्री अजापात जाय जाल्यार तुवें उलोवन घेवंक जाय आमी सगळे. आतां जेजून ते आपल्या पासत सोंसले सगळे आनी तेजे ते सगळे हाडाची दुखूय आमची गेलेली आसा. जेजूच्या पांयाचेर वचोन आमची हाडां सगळीं घट जालेली आसा. आमी उलयता तेच आमच्या जिवितान घडटलें. आमी उलयतना आमी उलयच ना जाल्यार आमी घेवचीच ना. आमकां आतां कितें आमी म्हणटा एकूच घेवन कुर्सार मेला, आमचे पातोकूच घेवन मेला न्हू. आमची सगळे दुयेंस पिडा पातोक लॉज आमची गरीबसाण आमी खंय कसले आमकां मेळे आसले ते मेळेपण सगळे आमचे पदरेपणान जिता ते सगळे घेवन तो कुर्सार मेलोलो आसा. आमकां फकत तेच्या गायांनी बरी जालेली आसा. आमी उलयता जाल्यार आमी सगळे आमच्या जिवितान आमी जे आमी कश्टवता ते सगळ्यांचो आमचो नाश जाला त्या कुर्साचेर. आमी फकत उलोवन घेवपाचें. फकत आमकां कितें सांगता देव, उलया तुमी तुमच्या दोंगरा कडेन, उलय तुज्या प्रॉब्लमा कडेन, तुका कितें समस्या आहा कितें आसा ते सगळे तुजे ते कुर्सार घेवन मेलोलो आसा जेजू. आमकां गरीबसाण आसा जाल्यार आमी म्हणूंक जाय 1 कोरिंथियन 8:9 म्हणटा जेजू म्हाज्या पासत गरीब जालो म्हाका श्रीमंत करपाक. आमकां शिरापान आहा जाल्यार आमी गॅलसियन 3:13 म्हणटा जेजू म्हज्या पासत शिराप जालो त्या कुर्साचेर आनी म्हाका आनी शिरापान दवरूंक ना. आमी उलयता तेच आमी घेतली. आमकां लॉजेन घालूंक ना जेजून. आमकां लॉज आहा, लॉजीचो आत्मो आहा जाल्यार आमी म्हणपाचो जेजून म्हाजी लॉज त्या कुर्सार घेता. जेजूक विंगडो केलोलो, जेजूक लॉज दिसोंक नासली
ते आमकां लोजेतली सुटका दिल्या तेणी आमकां लॉज दिसता जाल्यार ते आमी चिंतूंक जाय. जेजू खुर्सार पळोवन जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या आमी ऑलरेडी म्हणटा जाल्यार आमच्या जिवितान आमच्यो मिलाग्री अजापा जातलीच. आमच्या जिवितान आमी उलोवन घेवंक जाय आमकां कितें जाय तें. आमी उलयच ना जाल्यार आमच्या जिवितान आमच्या कांयच मिलाग्री अजापा जावची ना. आतां आमी वाचला न्हू, आयजाया 53 वाचला, 1 Peter 2:24 वाचला, सगळें वाचला आमी. पूण आमकां याद आसतली आमी कितें वाचला तें. जॉन 19:36 जेजूचें एकूय याद मोडोंक नासले. आमच्या मोडला डॉक्टरान रिपोर्ट सांगले आमकां जाल्यार आमी म्हणूंक जाय जेजूचे खुर्साचेर आड मोडोंक नासले. ते म्हाजे आड मोडचे ना जेजूच्या नांवान. म्हाका फ्रॅक्चर ना जेजूच्या नांवान. आमी उलयता तेच आमी घेतली. आमी तर मनीस ना जाल्यार आमकां कांयच मेळपाचें ना. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया. आमी पळोवया आतां कोणाक दूख आहा कितें आसा. आमी सोमकें आमचेच आमचें दवरपाचें आनी म्हणपाचें कोणाचें प्रॉब्लम आसा कितें आसा. कोणाक जॉयंट पेंट आसा, कोणाक फाटीची दूख आसा, आडां दुखता, पयसून मुयाता पांय ते सगळे बोटां दुखता, सगळें आमी जेजूचेर घालया. जेजूचेर सगळें आमी कुडीक पळोवया. जेजू खरेंच तुवें म्हज्या पासत मेलाय आनी म्हाका त्या दुयेंसान आनीक दवरूंक नाय जेजू. आनी म्हाजी सगळीं हाडां जी तुवें म्हाजी हें जालेली दुखताली फोडटाली भितरल्यान हाडां फोडटा ते दुयेंसांतले म्हाका तुवें मेकळें केलाय जेजू. जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमच्या जिवितान ह्यो सगळ्यो मिलाग्री अजापा जायत रावतली. आमी उलोवया आमच्या जेजू कडेन उलोवया. जेजूक सांगया खरेंच जेजू तुज्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरी जालेली आसा. आमकां कसलेय दुयेंस आसो कितें आसो, दोळे फोडटा, कान फोडटा, ओठान भितर ते गुटी येयलेली आसा, ते सगळे मांस येयलेले आसता, तोंडान भितर जिबली ह्या आलेले आसतात जाल्यार आमी जेजूक तेन्ना खुर्सार मारलो तेन्ना ताका ताळ लागलेली तेन्ना ताका तो सेदाकात सोरो दिल्लो. पूण ते घेवन तेणी आमचे सगळे दुयेंसाचो नाश जाला. ताळ्यांतले दुयेंसाचो, कॅन्सराचो नाश जाला जेजू. म्हणून तुका आमी आर्गां दिवया जेजू. हे सगळे दुयेंस कशे येता फकत आमी ते वायट देवाच्या उतरान रावना तेन्ना आमकां सैतान येता टेस्ट करपाक. पूण आमी टेस्ट करूंक येयलो सुद्दां जाल्यार आमी भिवपाचें ना. जेजू आमच्या सांगाताक आसा, तो आमकां गोठाय दिता, बळ दिता, हे सगळें आमकां तेतून जैत व्हरपाक. ताका लागून आमी आमचे दवरलेले आसा आमी कोणाचें उलयता आनी कोणाचो पाटलाव करता. तो आमकां तर बऱ्या गवळ्याचो पाटलाव करूंक जाय. बरो गवळी आमकां व्हरतलो बऱ्याच रस्त्यान आनी हो वायट गवळी आसा तो आमकां निसंतरांक पावयतलो. ताका लागून आमचे दवरलेले आसा आमी उतरां आयकता ती कोणाची आयकता, खंयच्या गवळ्याची आयकता. ह्या बऱ्या गवळ्याची आयकता जाल्यार हो गरो गवळी आमकां सारको बऱ्याच रस्त्यान व्हरतलो आनी वायट रस्त्यान आमकां व्हरचोच ना. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सगळीं आमच्या माथ्याचेर हात दवरया आनी म्हणया आमी हारगा तुका जेजू, तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. हारगा तुका जेजू, तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. हारगा तुका जेजू, तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. 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 तुम्ही आतां मुठल्यान भावार्थाची उतरां. आतां तुमच्या जिवितान तुम्ही पळोवपाचे चेंज तुमच्या जिवितान कांयच
तुमकां दुयेंस ना, सगळीं आडां जेजून बरी नीट केलेली आसा, सगळे दुयेंस घेवन खुर्सार मेलोलो आसा, आमकां दुयेंसान दवरूंक ना, सगळे दुयेंस तुमचे नाश जाल्यार तुमी भावाट दवरता जाल्यार तुमची मिलाक तुमकां मेळटली. तुमी तर दुबाव दवरशात जाल्यार कांयच जावपाचें ना. खरेंच जेजू म्हाजे सगळे दुयेंस घेवन तूं खुर्सार मेलाय, म्हाका सारको नितळ केलेलो आसा. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आर्गा तुका जेजू, ह्याच्या दिसापाचो वेळा खातीर तुका आर्गायता. तुवें आमकां परतून एकदां सोयेक दिलेल्या आनी आमकां उतर शिकयत आहाय तूं, आनी उतरां वरवींच आमकां पेकोवणी साल्वसांव आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता आसूं. तोहेच जेजू आयज कोणाक चोरया कॅन्सराचो ट्युमराचो तुवें खुर्सार नाश केलाय जेजू. तोहेच सोम्या तांकां रिपोर्ट दिला, ते रिपोर्टूय तेचो आमी कॅन्सील करता जेजूच्या नांवान जेजू. डायवोर्साचो नाश केलाय तूं सांगताय मलाकी 3:10 म्हणटा तूं, मलाकी 3:2 म्हणटा आपूण 8 डायवोर्स म्हणटा जेजू. ते डायवोर्साचो हितून फायल बरयले आसा, ते तुवें सगल्यो फायलींचो तुवें नाश केलाय आनी तांकां देवान जोडला ते मनशान तोडूंक जायना जेजू. हे तांकां भासावणी दिलेली आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता. भुरगीं नासलेल्या पासत तांकांय तुवें सोम्या भुरगीं दिलेलीं आसात जायतीं म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. तोय सोम्या तुका आर्गायता. जायतीं भाव भयणां प्रेग्नेंट आसा, तेंचो कुसवो तुवें सोम्या राखताय, सांबाळटाय ऑलरेडी, आनी 9 म्हयने जायसर तांकां तुवें सोम्या 9 म्हयन्यानूच तेंची डिलिव्हरी जाता म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. थंय सोम्या मिसकरेज जाता त्या भाव भयणां पासत तेंचो आनी केन्नाच मिसकरेज जावचें ना जेजू. तुज्या नांवान तुवें बरयल्लें आसा, तूं जेन्ना ताका नमस्कार करताय तेन्ना तुज्या घरान कोणूच मिसकरेज आनी वाश्टी उरची ना म्हणटाय जेजू म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. तोहेच जेजू तुका आर्गायता. जायत्या भाव भयणांक तुवें गिरेस्त केलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता. जायत्या भाव भयणां कडेन तेंचे कडेन कांयच ना, पूण ताका तुज्या उतराची तांकां वळख आसा, त्या उतरा वरवींच तेंच्या सगळ्या गरजांनी तूं पावलाय ऑलरेडी म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. थंय जॉयंट पेन, हातीची जॉयंट पेन, हात वयर येना ते सोम्या काडून तुवें तुज्या खुर्सार खेळयलाय. फाटीची दूख तुवें जॉयंटांसून तांकां सेपरेट केलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. मानेची दूख तुवें काडून उडयल्याय. मायग्रेन प्रॉब्लम सगळे तुवें सोम्या नाश जाला आनी परतो केन्नाच तांकां येवचो ना जेजू. तकली फडाफड तुज्या जेजू तुजी काडून उडयल्याय. माथ्याचे केंस वयता ते सोम्या तांकां नवे केंस दिलेले आसा. तुज्या हुकुमा सुमार म्हाजो एकूय केंस जोडचो ना आनी पडचो ना म्हणटाय जेजू. तांकां दाट केंस येयलेले आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. कान फोडटा, हात फोडटा, पांय फोडटा, दाडयो फोडटा, जिबली जोयटा, सगळे नाश जाला. ताळो जोयटा, ताळ्याचे प्रॉब्लम सगळे काडून तुवें खुर्सार खेळयलाय जेजू. आनी तुज्या घाया वरवीं ती सगळीं बरी जाल्या जेजू. आनी तांकां कसलेच दुयेंसांचो दवरूंक नाय. लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम तांकां नेव्यो किडन्यो दिलाय सोम्या तुवें तांकां नेवे लिवर दिलाय जेजू म्हणून तुका आमी आर्गायता. सगळीं तांकां सोम्या संडास प्रॉब्लम आसा, तांकां संडास बरे भाशेन जाता. न्हीद प्रॉब्लम आसा, तांकां बरी न्हीद पडटा तुज्या सारके भुरग्या भाशेन जेजू म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. थंय सोम्या जायत्या गांवांनी देवाचें उतर पावूंक ना, त्या गांवांनी तूं देवाचें उतर पावता आनी ते देवाचें उतर बरे भाशेन आयकून घेता म्हणून तुका आमी आर्गायता. ब्रदर जॉन्सन आनी ती टीम आसा थंय तूं वयताय आनी जायत्यो मिलाग्री अजापा करताय आनी ताका जायत्या गांवांनी तांकां प्रिचिंगाक वचोंक तूं घटाय बॉल दिताय जेजू म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. थंय सोम्या आमकांय तुवें सोम्या ब्रदरा वयली सोम्या आमकांय तुवें सोम्या देवाच्या उतराची समजणी दिताय. जायत्यो प्लेसी उगडल्याय तेका खातीर तुका आर्गायता जेजू. थंय सोम्या तूं सांगताय वयता हसर सोम्या तूं आपले शीश करा म्हणटाय सोम्या. थंय सगल्याक वयता हसर शीश जाता आनी सगल्यांक देवाचें उतर दिता म्हणून तुका आमी आर्गायता. ही सगलीं भाव भयणाची मनां तुवें उजवाडान हाडल्याय सोम्या आनी तांकां तूं देवाचें उतर शिकोवपाची कायजा दिल्याय आनी दुसऱ्याकूय शिकोवच्याक तुवें तांकां बळ दिलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. थंय सोम्या ती आतां वयतली ती सादी वयची ना, पूण सारकी बोल्ड जावन वयतली, देवाचें उतर शिकोनूच वयतली आनी गांवांनी वचून आपली टेस्टिफाय घोवायकी जाता म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. आमचे सगळे म्युजीक मिनिस्ट्री पासत तुका आर्गायता. आमचे सगळे भाव पासत हांगर काम करणारे तेंचेय पासत तुका ताका तूं मोगान बोल्लाय आनी तांकां मोगाचेच कायद दिलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता. तशेंच आमचे सोम्या किचन
वचनान वाबी तिच्या पासून ती तुका आर्गायता तुज्या फॅमिलीक तूं आनीक जायते देड्यांनी बोरलाय आनी तिका कांयच तिच्या जिवितांत तूं कमी करूंक ना म्हूण तुका आमी आर्गायता जेजू. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां. आमेन आमेन. थँक्यू जिसस. हालेलुया.